7,330 7,330. Speaker sir, 7,330 is the total sanctioned strength. तातूंतले 1,200 post vacant आसा, nearly much less than 20%. आता अशें आसतना डिपार्टमेंट चलयता कशें? I can understand. आता म्हणटा की LDC, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पूण म्हाका हांगा पळयल्यार टेक्निकल पोस्ट पळय, असिस्टंट लायनमॅन 207, लायन हेल्पर 301, ज्युनियर इंजिनियर 59, असिस्टंट इंजिनियर 35. आता इतले पोस्ट हे टेक्निकल वेकंट आसा, विल द डिपार्टमेंट नॉट सफर? आनी जर आसा, आतां ताणें परत एक पॉयंट काडलो की पोस्ट लॅप्स जाता. पोस्ट लॅप्स बेस्ट जायना स्पीकर सर. पोस्ट लॅप्स जाता जेन्ना तूं ते पोस्ट भरना. इफ यू आर नॉट फिलिंग द पोस्ट फॉर अ लॉंग टायम, then the post gets lapsed. So my first question is, without technical staff, so much technical vacancies, how you can run the department like this? And secondly, what he is saying, कि post आता पळय assistant engineer जे post भरपाक, what stops him? They are to be promoted. DPC करपाचें आनी promote करपाचें. They are not recruited directly. So where somebody येतो म्हणटा 2 वर्सां post भरूना, who is responsible? Hold them accountable. Why people of Goa should suffer and why we should suffer? स्वाती माशे प्रश्न सारको आसा, पूण जेन्ना प्रमोशन दिता तेन्ना सगळे पोस्ट वेकंट जाता. फॉर एग्जाम्पल 35 एसिस्टंट इंजिनियर इन इलेक्ट्रिकल वेकंट आसा. कित्याक वेकंट आसा? एक्झिक्युटीव इंजिनियराचे आमी सगळ्यांक प्रमोशनां दिली, त्या खातीर 35 वेकंट जाले. त्यानंतर एसिस्टंट इंजिनियर सिविलान 1 वेकंट जालो आनी जवळ जवळ 36 एसिस्टंट इंजिनियराचे पोस्ट वेकंट जाले. फाटल्या फावटी जवळ जवळ 80 ज्युनियर इंजिनियर ऑलरेडी फाटल्या टर्मा भरल्या. त्यानंतर इलेक्शन आयलें आनी जेन्ना फुडले भरपाक जाय आशिल्ले, सादारण म्हजे म्हायती प्रमाणे 80चे वयर पोस्ट ज्युनियर इंजिनियराचे वेकंट आसा. म्हणजे हे 59 आनी 35 जर आमी एसिस्टंट इंजिनियराचे धरले जाल्यार जवळ जवळ 90 पोस्ट ज्युनियर इंजिनियराचे इन इलेक्ट्रिकल वेकंट आसा. आतां हे सगळे प्रोसिजर करतलो जाल्यार आमकां एसिस्टंट इंजिनियर टू ई करतलो किंवा JE टू AE करतलो जाल्यार आमकां विजिलन्स क्लियरन्स लागता आनी हे विजिलन्स क्लियरन्स आमकां पयरूच मेळ्ळा. आतां 8 दिसांत हांव हें प्रमोशन करता आनी आतां GPSCच्या ह्याच्या प्रमाणे एडॉक प्रमोशन्स आर नॉट टू बी मेड आनी त्या खातीरूच हो सगळो पयलीं आमी एडॉक प्रमोशनूच दिताले. आतां एडॉक प्रमोशन नॉट टू बी कावंटेड आनी त्या खातीर GPSCचें परमिशन घेवन हे प्रमोशनां दिली गेली वता. आनी त्या नंतर आमी उरले ते पोस्ट भरपा खातीर एडवर्टायजमेंट दितले आनी इट वील बी GSSC म्हणजे गोवा स्टेट कमिशन आसा ताजे मार्फत हे पोस्ट भरले गेले वतले स्टाफ. त्यानंतर जे तुमी लायनमॅनाचो काडलो, एसिस्टंट लायनमॅन आनी लायनमॅन हेल्पर, सादारण 700 पोस्ट हे सगळे मेळून वेकंट आसा. ताजें प्रोसिजर आमचें चल्लां आनी एपार्ट फ्रॉम दॅट आज बसून पावर डिपार्टमेंटान वर्क चार्ज नाशिल्लो आनी त्या खातीर आनी कॉन्ट्रॅक्ट चलताले आनी कॉन्ट्रॅक्ट केलो की प्रॉब्लेम जाता. एक म्हणजे प्रत्येक जाण येता आनी पोजिशन करता की आमकां भितर घे म्हणून. आतां आमी ठरयलां की असो स्टाफ कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवप ना. वर्क चार्ज एस्टाब्लिशमेंट ओपन करप जसो PWDत आसा, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटांत आसा आनी त्या प्रमाणे मुखार वचप. पयली गजाल, मिनिस्टर बारीक बारीक एक्सक्युजीस सांगता. आतां म्हणटा, आतां ताणें सांगलें 35 एसिस्टंट इंजिनियर्स प्रमोट जाले. सो 35 वेकन्सीज तयार जाल्यो. 35 वेकन्सीज तयार जाल्या, हाजे कडेन ज्युनियर इंजिनियर खूब आसा. ताजे खातीर प्रोसेस करून इमिजिएटली प्रमोट करपा जाता न्ही स्पीकर सर. पूण ते कितें जाता, असो जर टेक्निकल स्टाफ इतलो जर वेकंट उरत, ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीज वील सफर. सगळे आमदाराचेर प्रेशर येतलें. पीपल ऑफ गोवा वील ऑल्सो सफर. तिसरें ताणें सांगलें वर्क चार्जाचेर घेता म्हणून. गूड आयडिया, हांव घेनाका म्हणना, घे वर्क चार्जाचेर घे, कॉन्ट्रॅक्टाचेर वाटाचेर वर्क चार्जाचेर घे, डजंट मेक एनी डिफरन्स बिकॉज WRDक आसा, PWDक आसा. पूण घेया मरे तांकां.
आतां आनी लायन हेल्पराच्यो हे काडल्या एडवर्टायजमेंट काडल्या इंटरव्यू घेतल्या रिटर्न एग्जाम घेतल्या कितले दीस जाले स्पीकर सर कितले दीस जाले लोक प्रत्येक आमदाराच्या घरा कडेन पावटी मारता काय ना सांग न्ही सगळ्या आमदारांनी सांग न्ही म्हाका सगळ्या आमदाराच्या घरा कडेन ते भुरगे येवन पावटी मारता वा भरतात म्हणटा केन्ना भरप म्हाका रिप्लाय हो आसो हांव एकदम सपोर्ट करता मिनिस्टराक वर्क चार्जाचेर जाल्यार वर्क चार्जाचेर घे पयलीं थंय स्पीकर सर 10 वर्सां 15 वर्सां हांव चीफ मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दिलां 10 ते 15 वर्सां काम केल्ले भुरगे त्या डिपार्टमेंटाक आसात आनी तांकां सुरवातेक पगार कितलो मेळटालो 10,000 पगाराचेर राविल्ले भुरगे आहा ते आतां तांकां पगार वाडला तांकां पयलीं म्हटल्यार फिक्स कर आनी दुसरे भुरगे आसा तांकां वर्क चार्जाचेर कितें सोल्युशन हो बुद्धवंत हरशी मंत्री पूण कित्याक डिले करता म्हणून हांव नकळो हांव चीफ मिनिस्टरान मातशें स्टेप इन जावचें ताका वर्क चार्ज जाल्यार वर्क चार्जाचेर घेवपाचें पूण लायन हेल्परांक तुमी जर सगळ्यांक फिक्स केलें ना जाल्यार पळय ताचो परिणाम खूब वायट जातलो इतलो 10-15 वर्सां काम केलें तुवें एग्री जाला ह्या हावसांत तांकां आमी करता म्हणून तांकां करा नवे घेवपाचे आहा ते वर्क चार्जाचेर घेया ताका परमिशन दी वर्क चार्जाचेर घेवपाक सवादी मातशें आमचे कडेन जवळ जवळ 400 वयर स्टाफ वर्क चार्ज एस्टाब्लिशमेंटाचेर आसा आनी तातूंत जवळ जवळ 125 मिटर रिडर आसा ह्याचेर कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा आनी गेली म्हाका दिसता 2012तल्यान ते घेतल्या 2012तल्यान आसा ते 2012 पयलींचे आसतले एखादे पूण तुमी आसतनाच घेतल्या 2005 आसा ते एनिवे मुख्यमंत्री आणि हांव बसून हाजेर सोल्युशन काडलां सोल्युशन आमी काडलेलें आसा येता त्या 2 म्हयने भितर हो सगळो जो प्रोसिजर आसा तो कंप्लीट जातलो आनी एज पर द जें कितें आमी ठरयलां आनी जांकां आमी ऑलरेडी जे थोडे ओवरेज आसा तातूंत रिलॅक्सेशन दिया स्पीकर सर आतां 10 वर्सां 12 वर्सां काम केलां थंय कमी पगार तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक आसतले खूब जाण भुरगे म्हज्या वेळार हांव चीफ मिनिस्टर आसतना लायिल्ले आसा हो पावर मिनिस्टर आसतना लायिल्ले आसा ते आतां ओवरेज जाले आतां तुमी ओवरेज जाले म्हणून तांकां रस्त्यार उडयता सवादी मातशें तांकां आपणें जॉब आहा म्हणून चलयो दिल्या लोकांनी ते लग्न जाल्या भुरगें आसा तांकां कोणें पळोवपाचें सवादी मातशें ते कितें उलयता हें सत्य आसा भुरगीं आसा ती मोटी जाल्या ती इश्कोला वता हें सगळें सत्य आसा पूण तांचो इंटरव्यू घेतलो न गेल्ल्या कारणान ते जे ओवरेज आसा तांचो इंटरव्यू घेतिल्ले न कारणान तांचे विशीं आमी डिसिजन घेता 91 भुरगीं आसा ते हू हॅव नॉट एपियर्ड फॉर द एग्जाम आनी जे मागीर एग्जामी एज पर द रिजल्ट येता त्या प्रमाणे बाकीचे आमी पळयता त्या शिवाय वर्क चार्ज एस्टाब्लिशमेंट अंडर आमी हें घेवपाचें ऑलरेडी डिसायड केलां मुख्यमंत्र्यांनी ताका येस म्हटलां आनी आमी येता त्या 2 म्हयन्यांत हो सगळो इश्यू जो लायन हेल्पर आसूं कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसूं वर्क चार्ज एस्टाब्लिशमेंट स्टाफ आसूं वी आर क्लोजींग द इश्यू आनी एक नविदाद तूं परत आमी एक मिनिट डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी तो राव रे स्पीकर सर बटन एक लास्ट एक मिनिट स्पीकर सर तिसरे प्रश्न ताणें सांगलें की आपूण 2 म्हयने भितर हो प्रश्न सुटयता म्हणून आज आमी एक ऑगस्टाचेर आसा हे गेल्ले खेपेकी तो सांगतालो 2-3 म्हयने भितर करता हा चवथी पयलीं मोकळें करचें चवथीच्या पयलीं दिलां हांव ताजे कडेन मागतां सोल्युशन काडटा आसतना आनी मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां सोल्युशन काडटा आसतना बारीक मनशात सगळे गोंयकार भुरगे चडचे ते तांच्या पोटार मारनाका ओवरेज आसा तांकां रिलॅक्सेशन दिया कितेंय प्रॉब्लेम आसले जाल्यार सॉल्व करा कारण तांणी ह्या डिपार्टमेंटाक तन मन धनपूर्वक काम केल्लें खांब्यार चडपाक ते चडटात मेल्यार ते मरतात लक्षांत दवर स्पीकर सर हे लायन हेल्पर पयर एक लायन हेल्पर मेला शॉक आनी म्हणून तांचे बाबतींत सिंपथेटीक व्यू घेवन पावर मिनिस्टरान गरज पडली जाल्यार चीफ मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करचें म्हाका गॅरंटी आहा की चीफ मिनिस्टर तुका कितें फायनान्स जाय कितें जाय जाल्यार तो दितलो पूण ह्या भुरग्याचो प्रश्न वन्स फॉर ऑल सॉल्व करा तुमकां तांचें हें मेळटलें कितें वरद हस्त मेळटली आनी उरलो कोण हांव बरें उलया स्पीकर सर मागीर एकदम हांगा जे वेकन्सी आसा ते 1200 सांगला म्हाका मिनिस्टरा कडल्यान इतकेच रिक्वेस्ट आसा हे 1200 सगळे तुम्ही परमनंट घेतल्यात काय कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घेतल्यात 1200 सगळे टोटल वेकन्सीज आसात आणि कितल्या टायम फ्रेमान हे तुम्ही जॉब घेतल्यात नो 1200 टोटल वेकन्सीज आर 1200 डिपार्टमेंट खूब पोस्ट लॅप्स जाल्ले आसा खूब पोस्ट आमकां गरज नाशिल्ले पोस्ट तातूंत आसा ते सगळे बसून आमकां सगळे परत एकदां
आमचे जे पर्सनल डिपार्टमेंट आसा ARD डिपार्टमेंट आसा तांचे बरोबर बसून हे सगळे जाग्यार घालपाक जाय. तातूंत हांव तुमकां एकूच सांगता, आमी हेवी व्हेकल्स ड्रायव्हर आसा 100. आता हेवी व्हेकल्स ना लाईट व्हेकल ड्रायव्हर 100, हेवी व्हेकल कमी आसा. तरी आमी आता हेवी व्हेकल्स घेत ना. नंबर 1 जाले. दुसरे लायट व्हेकल ड्रायव्हर आसा, आमकां तांची गरजूच ना, कारण गव्हर्मेंटान पॉलिसी चेंज केल्या. आतां भाड्याच्यो गाडयो घेवप आनी गाडी ऑफिसां लावप ही पॉलिसी गव्हर्मेंटान 7 वर्सां पयलीं चालू केल्या आनी ती पॉलिसी अजून चालू आसा. आतां हाजे फुडें खंयचोच डिपार्टमेंट एक्सेप्ट म्हाका दिसता GA जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आसा पळय ते सोडले जाल्या आनी पुलीस सोडले जाल्या. सगळ्याच्यो गाडयो ह्यो भाड्याच्यो गाडयो आसा. त्या खातीर आतां ड्रायव्हर रिक्रुटमेंट म्हणटा त्यो बंद आसा. त्या खातीर हे जे पोस्ट एक्स्ट्रा ते उरल्या ताच्या बदला आमी ज्युनियर इंजिनियर घेतले, स्टेशन ऑपरेटर घेतले आनी त्या बदला त्या खातीर आमकां ARD इज इम्पॉर्टंट हांगा. आनी ARD कडेन कसली गोश्ट केली की कमीत कमी 3 म्हयने जाता. तशे 1200 पोस्ट ना ते अशे कितलेशेच कॅटेगरी आसा. ऑयल चेंज करपा खातीर मनीस आसा, आमकां तांची गरज ना. आतां आमी ट्रान्सफॉर्मराच्यो ऑयल दिता आसतना किंवा चेंज करता आसतना कॉन्ट्रॅक्टाचेर दिता आनी तो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ल्या कारणान आमकां हे मनशांची गरज ना. ते सगळे पोस्ट वॅकंट जाता आनी त्या वाट्याची दुसरे पोस्ट ज्याची गरज आसा आमकां ते पोस्ट आमी घेतले. श्री उल्हास तुयेकर. जो प्रश्न आहा तो इलेक्शन डिपार्टमेंटाचो प्रत्येक मतदारसंघात हे सेम प्रॉब्लेम आसा. सो म्हाजो एक अनस्टार्ट क्वेश्चन आसलेलो की कितले पोस्ट वेकंट आहा. सो म्हाका उत्तर दिला त्या प्रमाणे लायनमॅन वायरमॅन 832 स्ट्रेंथ, वेकंट 134. असिस्टंट लायनमॅन वायरमॅन 1382, वेकंट 207. लायन हेल्पर 2330, वेकंट 301. टोटल 742 आहा. आणि तुम्ही डिपार्टमेंट हॅज एडवर्टायज 254 पोस्ट ऑफ लायन हेल्पर अँड रिक्रुटमेंट इन प्रोसेस अशें म्हटलां. हाला हो 255 जो रिक्रुटमेंट आहा तो केन्ना जातलो आणि जे 742 पोस्ट खाली आहा हे केन्ना जातले. त्याच प्रमाणे स्पीकर सर हांवें एक प्रश्न विचारलेलो की नंबर ऑफ लॅडर माउंटेड व्हेकल्स अवेलेबल विथ इलेक्शन डिपार्टमेंट इन नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी. जर नो म्हटलां म्हाका तर अशा लॅडर माउंटेडाची गरज सुद्दां आसता ती तुमी अवेलेबल करून दिवपाची गरज आसा. सवाजी मातशें तांचो प्रश्न आनी बाब आमदार दिगंबर कामत हांणी मांडिल्लो प्रश्न एकूच आसा. हांव इतलेंच एश्युरन्स दिता, चवथी पयलीं लायन हेल्पर इश्यू मोकळो करता. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. एबसेंट. नाही म्हाका दिसता स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन कॉमन आसा, व्हडलो येना तो. I will embarrass him on the floor of the House for his answer. Do you allow me to speak? कॉमन असा क्वेश्चन आसा. Because I was ex-power minister. Yes, yes. I'm telling you, in the year 2011, posts were created. If I'm not mistaken, about 1,000 posts were created. And they were created on the specific, condition that all line helpers, contract line helpers would be absorbed. And the government would discontinue with contract line helpers. This was a specific condition for creation of those posts. Speaker sir, it is very unfortunate. All these boys, 99% of these boys belong to the ST community. These boys are being treated, they are being given stepmotherly treatment by the Honorable Minister. Speaker sir, when they have advertised these posts, the easiest he could do instead of seeking time, he is only buying time because he has no intention of absorbing these boys. They have gone to court. There have been judgments in their favor, in favor of some of the boys. That judgment can be used in favor of these boys to get them accommodated. Yes, तुमचा प्रश्न विचारा का. My question is, why does he require 2 months to fill these posts? If his intention is to absorb and regularize these boys, he does not require 2 months. He can do it tomorrow, Speaker sir, because he has all the data with him. Number one. Yes. Speaker sir, he is also, I wouldn't say a crime, but he also has no human heart. As every day is passing, these boys have been taken from the year 2005, when our ex-Chief Minister Digambar Kamath was Power Minister. Today they've crossed that age of 45. तुमचा प्रश्न विचारा नाही. So my question is, how does he propose to accommodate these boys who have crossed 45? Minister, please. सवाजी मातशें म्हजो प्रश्न आसा तो 91 भुरग्यांचो जे भुरगे एग्जामी बसूना
इफ तांणी जर खंयची एग्जाम तातूंत भितर भाजप पयलीं दिले आसत जाल्यार डेफिनेटली आय विल लूक इन टू द मॅटर. हो पयलो प्रश्न. नंबर दोन जो प्रश्न बाकीचो आसा ऑलरेडी हांव आनी मुख्यमंत्री बसून ताजेर रिजॉल्व केल्लो आसा तो इश्यू. वी वील सी दीट बिफोर गणेश चतुर्थी ऑल इश्यूज वील बी सेटल्ड. स्पीकर सर, एकूच ऍड करता फक्त. येस. गव्हर्मेंटात कॉन्ट्रॅक्टाचेर जे भुरगे आसता सदांच त्या जाग्यार पोस्ट येयल्या उपरांत एक्चुअली तेंच्यांनी एप्लाय करपाक जाय. दुसरी गजाल, तेंची एज 45 क्रॉस जाली सुद्दां आसत जाल्यार तांकां 5 वर्सां रिलॅक्सेशन म्हणजे अप टू द एज ऑफ 50 दे कॅन एप्लाय. आनी तेज्या भायर म्हणजे 45-50 सुद्दां तेज्या भायर कॅटेगरी जी आसा म्हणजे ST OBC म्हणजे ते ST आसत जाल्यार 53 पर्यंत तो एप्लाय करपाक शकता. Speaker sir, these boys have not been allowed to answer the exam, Speaker sir. They were not allowed to exam. ना स्पीकर सर कोणीच खंयच्या एग्जामीक तूं बसूं नाका हें केन्ना सांगूंक ना. एप्लाय कोणीय आसा न्ही इंडिपेंडंटली तेका फक्त आतां कशें आहा 5 वर्सां रिलॅक्सेशन सर्टिफिकेट फक्त डिपार्टमेंट दिता आनी दिवपाक जाय तसो रूल आसा. म्हणजे ताका 5 वर्सां रिलॅक्सेशन सर्टिफिकेट फॉर एप्लिकेशन. एग्जामीक बसूंक दिवं नाका किंवा एग्जामीक बसूंक दिवं ना एप्लाय करूंक दिवंक ना अशें खंयसरूच ना. सगळ्या जाणांक दिता. मिनिस्टरान सांगला म्हणजे वॉट एवर द थिंग्स वी कॅन म्हणजे वील गो थ्रू द प्रोसेस अँड देन वील सी. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. श्रीमती जिराया लोबो. I may be विषय गोवन ते थीच असतो. येस. I may be permitted to ask star question number 4A regarding electrical conductors in Shioli constituency. Swati Mashay, answer as per the printed sheet loaded on the site of the assembly. सर पहिले म्हणल्यार हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक. आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब 3 गांवांनी अंडरग्रावंड केबलिंग ऑलरेडी जाल्लें आहा. पूण 3 गांव वेल्ला काणका आमच्या सोडिया आनी ओशेल 3 गांव आमचे अंडरग्रावंड केबलिंग जावपाचें आहा. सो हे 3 गांव आमचे अंडरग्रावंड केबलिंग केन्ना करतलो, केन्ना पासून करतलो तेजे आन्सर जाय म्हाका. Swati Mashay, work of conversion of 11 kV Anjuna feeder to underground cable system from Mapsa substation to Asgaon, Bade, under the jurisdiction of subdivision 2 Mapsa and division 17 Mapsa amounting to rupees 23 crore 66 lakh 19,285 is already tender and is in the presently in 55% of the work is completed. The date of completion is 16/6/2024. सवादी मातशें त्या शिवाय भरपूर कामां आमी स्पेशली ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत घेतल्या आनी ही जी कामां आसा ती फुडल्या म्हयन्याच्यान थोडी चालू जातली आनी थोडी टेंडर प्रोसेसिंगा आसा. आतां जी टेंडर प्रोसेसिंगा कामां आसा ताका थोडो टायम लागतलो आनी ही कामां कंप्लीट करपा खातीर ताका टेंडर प्रोसेस जावचो पडटलो. एक आसा 18 कोटीचे टेंडर 18 कोटी 41 लाख. That is estimate for supply, erection, testing, XLP announced cable of size 300 square meter, Sholim feeder, emanating from 3311 kV Mapsa station to underground system under subdivision 2 Agarwada Pendne. हे येता तुझे 18 कोटी 41 लाख. Estimate for supply, erection, परत अगरवाडा 12 कोटी 38 lakhs. त्यानंतर परत अंजुना बॉबी जंक्शन अंजुना बार्देस गोवा अंडर ज्युरिडिक्शन ऑफ सब डिविजन 2 म्हापसा 11 कोटी 27 लाख. त्यानंतर टेंबी ग्राउंड टू बॉबी जंक्शन म्हणजे ताजे पयलींचे 10 कोटी 82 लाख. ही सगळी कामां अंदूच्या वर्सा टेंडर जातली आनी टेंडरींग प्रोसेस कंप्लीट जाल्या नंतर आफ्टर इश्युईंग ऑफ द वर्क ऑर्डर 1 वर्स आमकां ही काम कंप्लीट जावपाक जाय आनी तातूंत जर परत मनसून आयलो जाल्यार ते 4 म्हयने आमकां काडचे पडटले. स्पीकर सर आतां डिस्कस केला ते प्रमाणे स्टाफ आमकां शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब कमी आहा आनी स्टाफूच
हो शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्टाफ लायन्समॅन हेल्पर हे बेग्यांचे बेग्यान केन्ना पासून भरतलो आनी आमकां थंयसर एक बकेट क्रेन जाय LED लायट रिप्लेस करपाक नाल्यार रिपेर करपाक ते पासून केन्ना पासून दितलो तो स्वाती भाशय एक गजाल तेणें सांगलें की स्टाफाची ते आमी आतां डिस्कस केलां आन्सरूय दिला तातूंतले तांकांय स्टाफ वतलो. नंबर 2 व्हेरी इम्पॉर्टंट इज बकेट क्रेन हेच्या खातीर आमी टेंडर काडला पूण येदा कदाचित तुमच्या मतदारसंघात कोणीय जर भुरगो जश्यो ह्यो गाडयो बी भाड्या दिता तशी जर बकेट हे तयार करता आसत आनी तो जर ती हायर करपाक आमकां दिता आसत जाल्यार आमी घेता. दॅट इज वन थिंग. त्या शिवाय आमी टेंडरींग प्रोसेसांत आसा ते टेंडरींग प्रोसेस कंप्लीट जाले नंतर आमी तें काम एजन्सीक दितले आनी एजन्सी वील ऑल डू दीस वर्क. Speaker, sir, 53 MVA transformer which is newly installed at TV substation, TV. The Honorable Minister may kindly let me know which constituencies this transformer will benefit. स्वाती महाशय एक बरो प्रश्न माननीय आमदार शिवोलेच्यो तांणी काडला. हाची गरज आसा कारण खुबश्या आमदारांक ह्या विशीं कांय म्हायती ना. 63 MVA ट्रान्सफॉर्मर जो काडला तो जवळ जवळ 42 कोटीचें काम आसा. ह्या कामांतल्यान कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी इज ऑलरेडी इम्प्रूव्ड आमदार ना हांगा. त्यानंतर म्हापसा इम्प्रूव जाली, थिवी इम्प्रूव जाली. त्यानंतर थिवी जाल्या नंतर तुमची शिवोलेचे 2 जे फिडर आसा ते इम्प्रूव जाले. त्यानंतर तुमचे सालिगांव आनी सालिगांवा नंतर पर्वरीम रोहनूय ना पर्वरीमय इम्प्रूव जालो. आनी इतलेंच न्हय हें जेन्ना टेंडर प्रोसेस चालू आशिल्लो तेन्ना सिडबीच्यान हें लोन सँक्शन करता आसतना 42 कोटीचें काम हें आमकां माननीय फायनान्स मिनिस्टर म्हणजे आमचे चीफ मिनिस्टरान मदत केली आनी तातूंत आमी 8.5 कोटीचें एक सबस्टेशन इलेक्ट्रॉनीक सिटी आमच्या हातूंत घेतलें कोणाक आमच्या मांद्रे मतदारसंघात. एपार्ट फ्रॉम दॅट मांद्रेच्या हातूंतूय ह्या 63 MVAचो फायदो जालो आनी 42 कोटीचें काम कंप्लीट करून आमी मे म्हयन्यांत कंप्लीट केलें. आतां हें इनॉग्रेट करूं ना. कित्याक इनॉग्रेट करूं ना ताजोय प्रश्न आसा. आमी तो फावंडेशन स्टोन ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत येता म्हापशा ताका मेजर बेनिफीट जाता. त्या खातीर ज्या दिसा आमचो हें आशिल्लो आमचो सरकार तुमच्या दारी त्या दिसा मुख्यमंत्र्याचें परमिशन घेतलें आनी त्या दिसा आमी तो फावंडेशन स्टोन आमी थिवी मतदारसंघात म्हणजे म्हापशा मतदारसंघात पडटा तें त्या थंय घालो आनी आजून ताचें इनॉग्रेशन करूं ना. इनॉग्रेशन आतां 2 करपाक जाय आमकां. सबस्टेशन एट इलेक्ट्रॉनीक सिटी वेर्न हांगा मांद्रे आनी दुसरें 63 MVAचें जें काम कंप्लीट केलां 5य कॉन्स्टिट्युएन्सीक जाचो फायदो जाता त्या दोनूय हेंचें इनॉग्रेशन आमी करपाचें दवरलां. कारण सगळ्याक म्हटलें पयलीं सारको करंट दिवचो लायट दिवची पावर दिवची आनी त्या नंतर तें सगळें घेवचें अशें म्हणून आमी तें पेंडींग दवरलें. पूण हाजें खरें हातूंत सिडबीचें जें लोन एवेलेबल केलें एट द लोवेस्ट रेट ते माननीय मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंतान ह्या खातीरूच सगळे जे बार्देस तालुका आनी पार्ट ऑफ द पेडणे तालुका इम्प्रुवमेंट जालो तो ह्या खातीर कळपा खातीर सांगता सगळें. श्रेजी तारुलकर क्वेश्चन जो आसा तो शिवोली मतदारसंघा पुरतो तेंच्यांनी आता तुवें म्हटला मर्यादीत आसा. तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटी म्हटला. टीव्ही स्टेशन लागता. ओके म्हाका लागता ऑनरेबल मिनिस्टरान आतांच म्हटला की फावंडेशन स्टोन तेंच्यांनी खंयच घालूंक ना जाल्यार म्हाजो इतलोच प्रश्न आहा जेन्ना फावंडेशन स्टोन जेन्ना काम सुरवात केला तेन्ना तुमचे आनी तुमच्या ऑफिसरांनी कसो थंय फावंडेशन स्टोन घेतला आपल्या बर्थडे दिसा. ऑफिसर जर आपल्या बर्थडेक जर फावंडेशन स्टोन घालूंक दिता म्हाका दिसता तुका कांय म्हायती नासतली. सो मातशी व्हेरीफाय कर तेंच्यांनी इन्क्वायरी बसय सोमतीत. ना ऑफिसर त्यांच्या बर्थडेक ते फावंडेशन स्टोन ह्याच सबस्टेशनाचे घालता जे 8-8.5 कोटीचे म्हणटा न्हू ते सांगता. ताचे बरोबर आसा फावंडेशन स्टोन आमी घालना. फावंडेशन स्टोन आमी म्हापशा प्रॅक्टिकल पड्डो ओडून केलो. फावंडेशन स्टोन असो करूं ना. आनी बाब आमचे डेप्युटी स्पिकर ताका फंक्शनां आशिल्ले पूण आतां जो आमचें इनॉग्रेशन करपाक जाय हांव जिताकूय रिक्वेस्ट करता बेगीन तें कंप्लीट करुया.
आमी हेंय फावंडेशन ऐका माझो प्रश्न इतलो आहा थंय ऑफिसर ना स्पीकर सर ऑफिसर तुझे थंयसर फावंडेशन हांव जाय जाल्यार फोटो दिता तुका फोटो धाडटा तुज्या स्टाफाकूय धाडला फोटो म्हाका ते क्लॅरिफिकेशन बसून घ्या आन्सर ते क्लॅरिफिकेशन ऑफिसर तुझे कशे वय फावंडेशन स्टोन घालतात थंय ते जी चारोलकर ऐकून घ्या कंप्लीट कर माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तुझो ऑफिसर कसो फावंडेशन स्टोन घालता आपल्या बर्थडेक स्वाती माशय म्हाका दिसता इलेक्शन उबो करून रावपाचो आहा अशे खूब ऑफिसर कांयच कळनासतना करतात. ताणें आमकां सांगलां फावंडेशन आमी इन्क्वायरी करता आनी जर ऑफिसरान जर कितें केलां आसत वी वील ट्रान्सफर हिम. त्या बद्दल प्रश्न इन्क्वायरी बसय ट्रान्सफर काढू तू जे ऑफिसर इन्वॉल्व आहा थंयसर दोन तीग जाण ऑफिसर तेंचेर इन्क्वायरी बसय पयलीं म्हाका एश्युरन्स दिवपाचो स्पीकर बसून घ्या बच्चे हें काम जें आसा तातूंतल्यान बऱ्यो गोश्टी मुखार येतल्यो. म्हजो सभागृहांतले आमदार आतां जीं कामां नॉट इवन फक्त 63 MVA आय एम प्रावड आमचो ऑनरेबल MLA शिरोडा परत म्हज्या फाटल्यान लागिल्लो. फोंडेचो ट्रान्सफॉर्मर तूं जर केलो आसत जाल्यार चारूय कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या मुखार बऱ्यो जातल्यो. आनी बिकॉज ऑफ हिम हांवें फोंडेचो ट्रान्सफॉर्मर केलो 63 MVA आनी आज आमचें तें कंप्लिशन आसा. वेर्णा आय हॅव कंप्लिटेड. म्हाका परत वेर्णा कंप्लेन येताले 50 MVA ट्रान्सफॉर्मर हांवें कंप्लीट केलो. आज आसर पडला. आसराक लागून म्हणजे ताका मातसो दगदग जाय आशिल्लो सूर्यप्रकाश येवपाक जाय आशिल्लो त्या खातीर आमी अजून चालू करूं ना. ह्या विकांत हांव चालू करतां. आय एम प्रावड टू एंड 63 MVA आमी कंप्लीट केल्ल्यान तुमची सगळी बार्देस तालुक्यांत बावर जी आसा ती सुदारली आनी सुदारणा येतली. जेन्ना आमी सालिगांवचे सबस्टेशन करतले ताजें टेंडर जालें लास्ट वर्क ऑर्डरीच्या प्रोसेसांत आसा. तें जाले नंतर सबंद बार्देस आनी पेडणे टोटल सुदारणा जातली अशें नमूद करता. येस स्टार क्वेश्चन नंबर 6 श्री गणेश गांवकर. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 6A. Start question number 6A. Minister. As per the computer sheet. Speaker sir, माननीय मंत्र्यांनी जे उत्तर दिल्लें आसा की सरकाराच्या विचाराधीन प्रपोजल आसा म्हणून की जी खंयची महिला गृह आधार घेता आनी सबसिक्वेंटली समज तिचेर जर प्रसंग जर येयलो जायत विडो पेन्शन घेवपाचो जाल्यार प्रॅक्टिकली कितें जाता सांगता स्पीकर सर. पयलीं गृह आधार बंद कर म्हूण सांगता आनी मागीर तिणें कितें करचें पडटा की त्या विडो पेन्शनाक एप्लाय करचें पडटा. ह्या प्रोसेसा भितर सादारण म्हाका दिसता वर्स सुद्दां गेलें जाल्यार तिका तें पेन्शन मेळना आनी त्या खातीर तिचे हाल जाता. म्हाका याद जाता की ह्या सभागृहांत गेल्ले विधानसभेक आमी डिस्कशन केल्लें ह्या पर्टिक्युलर विशयाचेर आनी हो विशय हांव प्रामुख्यान रेज केल्लो आनी माननीय मंत्र्यांनी म्हाका सांगलें की हेजेर आमी विचार करतले म्हणून. म्हाका इतलेंच कळपाक जाय की माननीय मंत्र्यांनी ह्या गोश्टीचेर विचार करून हेका कितें सोल्युशन काडलां काय कितें हो म्हजो पयलो प्रश्न आसा. स्पीकर सर, सरकाराच्यो 2 योजना आसात. एक वुमन एंड चायल्ड म्हणजेच गृह आधार स्कीम. खंयच्याय महिलेक जी गृहिणी आसा ताका 1,500 रुपया म्हयन्याक मेळटात. सरकाराची दुसरे खात्याची स्कीम म्हणजेच DSS ही आमची समाज कल्याण खात्याची स्कीम आसा. ताका विडो पेन्शन जी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसा जे आमचे सिनियर सिटीजनाक 2,000 रुपया. विडो पेन्शन पयलीं 2,000 आशिल्ली गेले ते 4 म्हयन्याच्या पयलीं आमी ती 2,500 केली. दिव्यांग आसात तांकां 2,500 रुपया आनी जर दिव्यांग 90% वयर आसा जाल्यार 3,500 रुपया. प्रश्न असो आसा माननीय सदस्यान सांगला तो की एखादे वेळ गृह आधार घेवपी महिलेचो जर हजबंड जर अकस्मात एक्सपायर जाता जाल्यार ताका खूब त्रास जाता आनी शी इज एंटायटल फॉर 2,500 विडो जाल्ल्या कारणान आनी ती 1,500 मेळटा आनी ती जेन्ना एप्लाय करता तेन्ना आमी सांगता तांकां क्लोज कर ती पयलींची आनी ह्या प्रोसेसान भितर शी इज नॉट नायदर गेटींग गृह आधार फॉर सम टायम नॉर हर एप्लिकेशन इज सँक्शन्ड फॉर दीस. ह्या खातीर समाज कल्याण मंत्रालयान ही जी वुमेन आसात
तिका जर भुरगीं शेवटचे भुरगे 18 वर्सांच्या सकयल असले जर जायत जाल्यार तिका दोनी मेळपाक जाय. गृह आधार बंद करनासतना ताका DSSय मेळपाक जाय, जाणे करून 1,500 गृह आधाराचे आनी 2,500 DSSचे मेळून तिचे 4,000 हे तिका मेळ्ळे जर जाय जाल्यार भुरग्यांचो ती पत्कर घेवपाक शकता. ही स्कीम आमी गेले म्हाका दिसता 2 विधानसभा अधिवेशनां भितर आमचे तांकां एश्युरन्सय आशिल्लें. डिस्पायट ऑफ दॅट 2 फावटी फायनान्स डिपार्टमेंटाक गेल्ले आसा, दोनी फावटी फायनान्स डिपार्टमेंटान ताचेर क्वेरी काडून बर्डन चड जातलो म्हणून परत धाडले आसा. आमी फायनान्स डिपार्टमेंटाक परत एक फावटी इट इज रायट नाव इट इज इन कन्सिडरेशन ज्यो तांणी क्वेरीज काडिल्ल्यो एडिशनल बर्डन कितलो जातलो. आतां आमकां एडिशनल बर्डन कितलो जातलो म्हजे कोतान रायट नाव वी हॅव बेनिफिशरीज टू द एक्सटेंट ऑफ 1,39,500 ऑड. It will go another 4,000 to 5,000 additional, but it is required because अशे destitute ज्या फॅमिलीक आसात तांकां हें म्हत्वाचें आनी तें आमी मंजुरी केल्लें आसा. दुसरो प्रश्न आमी क्लब केल्ले हाजे खातीर आयज आमचे कडेन 1,39,500 जे DSS आसात जी पयलीं आमी इन्कम लिमीट घालून दिल्ली सुरवातीच्या काळान भितर जेन्ना सुरवात जाली 2002 तांचे इन्कम जे एन्युअल इन्कम इज 24,000. इट इज नॉट एनहान्स्ड. सो म्हाका दिसता की आमचे सादारण 1,40,000 जे फॅमिली DSS घेतात तांचे इन्कम 24,000 आसपाक शकना. म्हणटकच खंय तरी फट मारून केल्ले आनी म्हणून आमी 1.5 लाख घाली मिनिमम. हे 1.5 लाख घाली म्हणून ताचे कांय चड एप्लिकेशन येतली न्ही. एप्लिकेशन आसा ताज्यांनी चड जावपाकच शकना कारण विथ कन्सिडरेशन आमकां खबर आसूनय केल्ले आसा तांकां कित्याक फट मारपाक लागपाक जाय म्हणून आमी केल्ले आसा की 1.5 लाख. हाचेर प्रॉब्लम आयला की फायनान्स डिपार्टमेंट म्हणटा 24,000 वेल्यान एकदम 1.5 लाख कित्याक व्हरतात. पूण जर तुमी पळयले जर जायत 2002 ते 2000 आयज 23 आसा ह्या काळान भितर म्हाका दिसना की गोंयान भितर 1.5 लाखाच्या सकयल जे आसा पळय न्ही एप्लिकेशन पसून ती आसात. म्हणून म्हजी एक विनंती आसा फायनान्स डिपार्टमेंट आनी फायनान्स मिनिस्टराकय ह्यो क्वेरीज आसा त्यो आमी बसून सॉर्ट आवट करपाक जाय आनी हाका एक मंजुरी दिवपाक जाय. इट इज अंडर कन्सिडरेशन अगेन वॉट एवर क्वेरीज दॅट दे हॅव आस्क्ड फॉर वी वील फायंड आउट टू वॉट एक्सटेंट वी नीड आमच्या एंटिसिपेट करपाचें की 4-5 हजार एडिशनल इन्कम हें आसपाक शकतात जाल्यारय ती आमी करून घेतले. आमी जी कितें क्वेरी परत एक फावटी काडलेली आसा ताका आमी आन्सर करतले आनी म्हाका दिसता की इन अनादर 1 or 2 months टायम आमची जी विधवा महिला आसा आनी तिचे घरान भितर जर शेवटचे भुरगे 18 वर्सांच्या सकयले आसा एक खंयचेय भुरगे जाल्यार शी इज एन्टायटल्ड टू गेट 1,500 फ्रॉम गृह आधार आनी 2,500 फ्रॉम DSS. स्पीकर सर फक्त फायनान्स डिपार्टमेंटाचो त्यांनी मेन्शन केलें त्या खातीर एक गजाल की नो डावट फायनान्स जेन्ना तूं 24 लाखा वयल्यान इन्कम लिमीट डायरेक्टली 1.5 लाखाचेर व्हरता तेन्ना 100% फायनान्स डिपार्टमेंट तेजेर क्वेरी काडटलेच कारण तुमी इन्कम लिमीट वांगडाच 24,000च्यान 1.5 लाखाचेर व्हरता म्हणून पयली क्वेरी आशिल्ली. तेजें एक्सप्लेनेशन म्हणजे ताणें जरी सांगलें की नंबरांनी फरक पडचो ना बट तरी फायनान्स डिपार्टमेंटाक दिसता फरक पडलो जाल्यार कितलो बर्डन येतलो तेजें प्रोविजन करपाचें आसता. दॅट इज वन. सो हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलां की तो तेजो इश्यू रिजॉल्व करप. दुसरी गोश्ट हो नंबर कितलो आसतलो हो सदांच कारण एन्युअली प्लॅनिंग करता आसतना हो नंबर कितलो आसा आनी फायनान्शियली प्रोविजन त्या स्किमी खातीर कितलें करप हें पयलीं फायनान्स डिपार्टमेंटाक कळपाक जाय. ताणें आतां नंबर दिला इट इज एप्रॉक्सिमेटली द 4,000 इज नंबर सो दॅट आमी आतां 4,000 नंबर आसल्या कारणान एडिशनल बर्डन जो आसा हो आमकां इट इज 2,500 इंटू द 4,000 हो आमकां एडिशनल बर्डन बट वी आर कन्सिडरींग कारण ताजो जेन्यून म्हणजे आमदार बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी विचारला की जे आमच्यो विधवा भयणी आसा ताच्या खातीर तांच्या भयणींक त्या भयणींक ही एमावंट एडिशनली आमकां 2,500 दिवपाक जाय कारण कन्सिडरींग द एड्युकेशन आनी आतांची ह्या संदर्भात ती फायनान्स डिपार्टमेंटाक हांव सांगता की ते कन्सिडर कर म्हणून आनी जाता तितके बेगीन तो हांव इश्यू करपाक लायता. माननीय मुख्यमंत्री म्हाका दिसता तातूंत सुद्दां जो आसा न्ही कांय एवरेज जे आसा की सादारण 10%, 10%, 20% जे आसा न्ही ती बिलो हें आसतली इन्कम आसतली. सर एक ट्रायबल आमच्या ट्रायबल भयणींक पयलीं मेळटालीच फक्त ट्रायबलच्या व्यतिरिक्त उरलेलो कंपोनंट जो आसा हो आमकां कन्सिडर करचो पडटा. OBC आसतलो आनी EWS आसतलो तो आमी कन्सिडर करता. स्पीकर सर हाचे उलटें जर शी इज एन्टायटल फॉर दीस आनी गृह आधार केले जर जायत जाल्यार ती दोनी बेनिफीट घेता. पूण इन द इव्हेंट
गृह आधार घेता आसतना जर गोवा एक्सपायर जालो आनी हांगा आयले जर जाय जाल्यार DSS करना, पूण सोशल आमी जे तुगेले वुमन एंड चायल्ड आसा ते करतात. म्हणजे हे दोन डिपार्टमेंटांक दोन कायदे लागू पडटात, हे बेगीन सॉर्ट आउट जावपा जाय. स्पीकर सर, माझे म्हणणे कितें आसा की फायनान्साक फायल केली आनी ते एडिशनल बर्डन येयले म्हणून अशें माननीय मंत्र्यांनी उत्तर दिलां, असं तांकां ऑब्जर्वेशन काडलें म्हणून. म्हाजो प्रश्न इतलोच आसा की सरकाराच्या खंयच्याय डिपार्टमेंटां आसूं दी, सोशल वेलफेअर आसूं दी, दुसरी DSS स्कीम आसा ती चायल्ड वेलफेअराची आसूं दी, खंयची आसूं दी, पयशे ह्या बॉल्सांतले मोडले आनी त्या बॉल्सांतले मोडले पयशे, एडिशनल बर्डन येयना हें करपाक. आनी आतां कशें आसा की आज हें कॉम्प्युटर युग आसा, त्या खातीर ह्यो गजाली करता आसतना खंयची एक बायल मनीस जिका 1,500 रुपया मेळटाले, तिका जर समज एनहान्स जे पळय पेन्शन मेळपाक जाय काही कारणां लागून, जाल्यार तें मेळपाक म्हाका दिसता की व्हडलेशें कठीण आसचें ना. त्या खातीर म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्या कडेन की मुख्यमंत्र्या कडेन बसून जाय जाल्यार त्या दोनी स्किमी ज्यो पळय आसा तेजो डिटेल जो पळय डेटा आमी कलेक्शन करता तो DSS फॉर्माचेर आसूं नाजाल्यार तो गृह आधाराचेर आसूं, सगळो मोरलेस जो पळय डिटेल घेता आमी डेटा घेतात तो सेम आसता. त्या मनशाक इतले त्रास करपाची गरज ना. म्हाका माननीय मंत्र्या कडल्यान जावं मुख्यमंत्र्या कडल्यान म्हाका एश्युरन्स जाय की ह्यो दोनी स्किमी असो प्रसंग कोणाचेर येता तेन्ना त्यो डिस्कंटिन्यू जावच्यो ना आनी ताका तेजो म्हणजे तेजे कडेन ताका जे पळय त्रास जाता ते जावपा जायना. अशा पद्दतीन स्किमीच्यो म्हणजे ती सुरळीत चालू उरपा जाय अशी म्हजी विनंती आसा. स्पीकर सर, आमी कितें करतले, आमचो डेटा आसाच आनी गृह आधाराचो डेटा आसा. ही स्कीम जेन्ना सँक्शन जाता तेन्ना ऑटोमॅटिकली आमकां कळचें ना की कोणाच्या घरान भितर कितें हजबंड एक्सपायर जाला. सो वी वील मेक अ एप्लिकेशन फॉर्म फॉर एप्लायींग. जी गृह आधार घेतात तांच्या घरान भितर जर हजबंड कमावतो हजबंड जर एक्सपायर जालो आनी दे आर विदीन the income limits, जाल्यार that woman has to make an application to the department saying that I have a child of below 18 years and I am entitled or eligible for this scheme, आणि आमी रोखडेच 3 म्हयन्या भितर तांकां सेक्शन करून दिवपाची हांव एश्युरन्स दिता. श्री उल्हासकर. जी DSS स्कीम आहा, जेन्ना आमची भयण विधवा जेन्ना जाता तेन्ना तेजे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आसता. आधार कार्ड आसता, इलेक्शन कार्ड आसता, रेशन कार्ड आसता, इनकम सर्टिफिकेट आसता, पासबूक आसता, घोवाची डेथ सर्टिफिकेट आसता. पूण पयलीं कितें जातालें, जाणटे लोक मॅरेज सर्टिफिकेट करनासले आनी मॅरेज सर्टिफिकेट नासल्या कारणान कांय लोकांक हो त्रास जाता. ह्या खातीर मंत्र्यान ज्यांचे मॅरेज सर्टिफिकेट ना पूण बाकी सगळे सर्टिफिकेट आहा हांकां सुद्दां ही DSS स्कीम, विडो स्कीम मेळपाची गरज आसा. सो मिनिस्टराक विनंती करता की अशा लोकांक तुमी सांबाळून घेवपाक जाय. अशें ज्यो सरकारी स्किमी आसा भोवतेक सगळेच सरकारी स्किमीन असले जर हें आसा प्रॉब्लम्स आसात जाल्यार एक आमी एफिडेवीट घेतात आनी दुसरें म्हणजे ताजे जर भुरगे आसा मॅरेज सर्टिफिकेट ना आनी ताजे भुरगे आसात तांचो जे बर्थ सर्टिफिकेट आसा ताजेर आमी असर्टेन करतात ताजे फादर्स नेम आनी बाकीचे, आनी अशें करून अल्टरनेट अरेंजमेंट इज बीन डन. 2-3 तरेचे अल्टरनेट अरेंजमेंट आसा. सो वन हॅज म्हणजे कोणाक भिवपाची गरज ना की तांकां सांबाळून घेतले. पण मिनिस्टर केन्ना केन्ना तेंची भुरग्याची बर्थ सर्टिफिकेट सुद्दां गोंया भायली आसता. अशा लोकांचे कांय प्रश्न आसता. जेन्ना आमी लोकांच्या घरामध्ये वयता तेन्ना लोक म्हणटा तुमी स्किमी लोकांक दिता आमकां दिना, आमचे कडेन मॅरेज ना, आमच्या भुरग्याची बर्थ सर्टिफिकेट ना आनी ती गोंयान 20-25 वर्सां रावता. अशा लोकांक खंय तरी तुमी सोल्युशन काडून सांबाळून घेवपाची गरज आसा. आमी हाजेर विचार करतले. आमी एक म्हणजे एफिडेवीट आनी वी हॅव टू सॅटिस्फाय म्हणजे गोंया भायर जर त्या भुरग्याचो जन्म जाल्लो आसा जर जायत जाल्यार ताजेर ऑटोमॅटिकली नांव येता अँड वेन शी हॅज गॉट ऑर ही हॅज गॉट रेजिडंट सर्टिफिकेट ऑफ 15 years शी इज एंटायटल फॉर दिस स्कीम. सो प्रॉब्लम तो ना. सो वी हॅव अ सोल्युशन फॉर दिस. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, श्री शंकर बामणकर. Speaker sir, I would like to ask the LEQ number 8C. 8C. 8C power. 8C power. हो प्रश्न तांचो उदयचे दिगंबर कामतीच्या प्रश्ना सारकोच आसा पूण तांचे कॉस्टरियन्सींतलो तो. त्या खातीर आन्सर एज पर द प्रिंटेड शीट लोडेड ऑन द सायड ऑफ द असेंब्ली.
विचारून दी मरे. मंत्र्यान सांगला तशें म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो असावो म्हाका म्हत्वाचो असावो. स्पीकर सर, to my question regarding total sanction strength of line helper, assistant linemen, wiremen, UDC, LDC, EDO, peons for subdivision 3, which looks after Murmagaon constituency. I have been provided answer pertaining to the entire division 11. However, the field position, the present strength for the above position in the subdivision have been provided. Speaker sir, as per my information, there is shortage of linemen, wiremen for Murmagaon constituency, because of which there is a delay in attending to the problems and complaint by the people, especially during the monsoon time. Also, there is a shortfall of JE for subdivision 3, because of which the work is hampered and hence the pressure mount on AE, who is forced to do the work of the junior engineer. Speaker sir, further there is also a substation at Bogda, for which no staff is allotted. There is an urgent need for 4 operators at the substation. May I know by when the required linemen, wiremen be provided to take care of the needs of Murmagaon constituency, the much needed JE and the operators and other staff at substation Bogda. सभापती महाशय, जो प्रश्न ताणी विचारला तो अबाउट लायनमॅन, ज्युनियर इंजिनियर आणि सबस्टेशन स्टाफ म्हणजे स्टेशन ऑपरेटर. देर आर वॅकंट पोस्ट ऑफ 80 एज अ ज्युनियर इंजिनियर, 90 काय 80 इतले भितर आसतले. ते भरले बरोबर ते आतां आमचे स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फत भरतले आणि दॅट प्रोसेस वील आज बील मूव केलां, सभागृहांत आसा ते कालूच मूव केलां आणि ते बील पास जाल्या नंतर साधारण सप्टेंबर ऑक्टोबरा नंतर हे प्रोसेस इल्ले चालू जातले आणि डिसेंबराच्यान एडवर्टायजमेंट चालू जातल्यो. डिसेंबराचे एडवर्टायजमेंट जर ज्युनियर इंजिनियराच्यो जाल्यो किंवा LDCच्यो जाल्यो जाल्यार तुका जाय तो स्टाफ साधारण मार्च पर्यंत मेळपाक जाय. नंबर 2, लेट मी कंप्लीट. लायनमॅन हेल्पर आणि लायनमॅन जे आसा तो स्टाफ तुका हांव 14 पर्यंत दिता. स्पीकर सर, मेन म्हणटा ते आमचे सबस्टेशन बोगदा थंय कांय स्टाफ ना आनी 4 ऑपरेटर अर्जंट बेसीस थंयसर ऑपरेट करपाक लागून. हे तरी आमकां इमिजिएटली अर्जंट बेसीस मेळोंक शकता बोगदा सबस्टेशनाक. मातशें हांव पळयतां, ताजे बरोबर बसतां आणि ताजो इश्यू आमी स्पीकर सर, रिजॉल्व करता. there is no doubt that due to shortage of line staff, the work in the constituency are hampered. मेन प्रश्न हांव विचारतना सब क्वेश्चन 2 हांव मिनिस्टराक मुद्दाम सांगपाक सोदता. Is the honorable minister aware that in spite of the line staff shortage, there are some line staff such as line helper, linemen, wiremen are posted in the office of subdivision 1, subdivision 2, 3 and the division 11 for past many years for doing the clerical back office instead of they should be on field. Speaker sir, हांव मंत्र्याक विचारपाक सोदता, तांकां हे खबर आसा की जे भुरग्यांक लायनमॅन वायरमॅन म्हणून घेतलेले ते आयज जेन्नाच्यान तांकां ड्युटीक जॉयन जाला तेन्नाच्यान तांच्यांनी केन्ना लायनमॅन आनी वायरमॅनाचें काम करूं ना. ते ऑफिसान बसून आसा, डिविजन 1, डिविजन 2, डिविजन 3 हांगा बसून आसा. तेंचे लिस्ट आसा ते सगळे स्टाफाचे, म्हाजे कडेन नांवां आसा. ते जॉयन जालेल्याक आयज ते काम बॅक ऑफिस काम करता. तांकां अधिकार आसा थंय बसपाक काय हे लायनीर आसूंक जाय? हे थंय कशें बसता ऑफिसान? ही बस सगळ्यांचे लिस्ट आसा म्हाजे कडेन. हेजेर तुमी लक्ष घातलेलें आसा? सभापती महाशय, काही गोष्टी मनात नासल्यो सुद्दां थंय स्टाफ ना जाल्यार त्यो करच्यो पडटा. फॉर एक्झाम्पल लायनमॅन, CPWD मॅन्युअल वॉल्यूम 1 and 2 प्रमाणे आमी काम करपाचें. तातूंत सुपरवायझरी स्टाफ आसता, वर्क एसिस्टंट आसता. हे केन्नाच पावर डिपार्टमेंटाक घेवना. सुपरवायझरीचे स्टाफाचें काम, जें काम रस्त्यांनी केबलीचें काम चलता, पोल सारके करपाक, ताका सुपरवायझरी काम म्हणटा. तें काम करपा खातीर नॉमिनेशन केल्ले लोक थंय ना आनी त्या खातीर अशे लायनमॅन आसा, लायन हेल्पर आसा जांकां क्वालिफिकेशन आसा तांकां व्हरून थंय कामां बसयता आनी ते एक्झिक्युटीव इंजिनियराच्या अंडर जाता. तुजो जर ताचेर आक्षेप आसा जाल्यार तें लिस्ट तुमी म्हजे कडेन दिवचें. तातूंत जो खरेंच ज्याची गरज आसा थंय आमी तांकां दवरुया, ज्यांची गरज ना तांकां तांच्या कामां धाडुया.
कर सर हांव मंत्र्याक विचारपाक आता 10 वर्सां जावन गेले 10 वर्सां ते त्याच पोझिशनाचेर आसा जे लायनमॅन आनी वायरमॅन अजून पर्यंत बॅक ऑफिस काम करता 24 तासांत हांव ताका ट्रान्सफर सर कितें अपेक्षीत आसा तुमकां 10 वर्सां तो 24 क्वेश्चन तासांत हांव विचारता 10 ट्रान्सफर वर्सां जाले पूण विदीन 8 किलोमिटर आमकां घालचें पडटलें रुला प्रमाणे 8 किलोमिटर अंडर हांव घालतां ताजो म्हाका प्रश्न कळ्ळो ताणें ती नांवां म्हजे कडेन दिवची जर गरज तांची आसा हांव दवरतलो गरज ना आय विल सी दॅट विदीन 24 hours दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दॅट स्पीकर सर मार्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी पुरतो सीमीत आसा प्रश्न जो आसा मार्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी पुरतो सीमीत आसा तुमचो ताका जोडून आसा कोण स्पीकर सर येस एंटायर डिव्हिजन 11 टेक केअर ऑफ 4 कॉन्स्टिट्युन्सीज आमचो जो डिव्हिजन 11 आसा तो एंटायर 4 कॉन्स्टिट्युन्सी मुर्मुगांव वास्को दाबोली एंड पार्ट ऑफ कोर्तालीम with 3 substations. Division 11 has only one bucket mountain crane, which is shared by all 3 divisions. As a reason, there is a delay in attending the complaint like street light, pruning of trees, etc. There is a need of one more bucket mounted crane for Division 11. Eja Wangda, further we also already आम्ही अर्ध्या वाटेक पावलो पावस काबार जावपाक गेलो मंत्री साहेब आणि जसं मान्य सदस्य तुमचो प्रश्न विचारात हय तोच प्रश्न विचारता हांव तेजेच वांगडा मनसून अर्ध्या वाटेक पावपाक जाल्लो आसा आनी स्टील आमचे जे लायन स्टाफ आसा तांकां अजून पर्यंत रेनकोट जावं सँडल जावं बाकीचे अदर किट्स आसा पळय अजून तांकां प्रोवायड जावना पावस काबार जावपाक गेलो मंत्री साहेब अजून पर्यंत तांकां हे रेनकोट सँडल्स आनी बाकीचे किट्स आसा ते अजून मेळना तुमी सांगलेले मंत्र्यान मेन स्टेटमेंट केल्लो कित्याक हे फावटी पावसाच्या पयलीं मेच्या म्हयन्यान तांकां सगळे फेसिलिटीज अवेलेबल जातले म्हणून आयज आमी ऑगस्टान पावले जून जुलय ऑगस्ट आनी म्हाका दिसना आनी पावस थोडोसो उरला अजून तांकां ही फेसिलिटी दिवना सो हांव मागता मंत्र्या कडेन वील द ऑनरेबल मिनिस्टर टेल अस वेन द डिव्हिजन 11 वील गेट द एडिशनल बकेट माउंटेन क्रेन monsoon requirement for the line staff like raincoat, sandals, etc. ताजे जे रिजन्स ताणें दिला ती थोडी सारकी आसा थोडी बरोबर ना व्हडले रेनकोट एवेलेबल बाजारांत ना म्हणून पावना बारीक रेनकोट तांकां पावले चपलां आनी सँडलां पावली हो जालो रिगार्डींग जी क्रेन तो मागता हांवें आतांच एश्युरन्स दिला तुजो जर कोणी कार्यकर्तो तुजो जर कोणी आमी जश्यो भाड्या गाडयो घेता प्रत्येक ऑफिसां तशी क्रेन भाड्याक घेवपाची जबाबदारी डिपार्टमेंटाची तुजो जर कोणी तसो तयार आसा जाल्यार तुवें तयार करचो एक पोटाप भुरगो लागतलो एक नंबर जालें दुसरी गोश्ट एक टेंडर आमी काडलां सबंद गोंयचे हे स्ट्रीट लायट रिपेर किंवा झाडां हें तें कापपा खातीर तें टेंडर आमी कोणा तरी दितले आनी त्या नंतर ती सगळी योजना तुमचे पर्यंत पावतली. Yes, start question number 9. Speaker sir, हेजे भितर फक्त सब क्वेश्चन जाले न्ही. Speaker sir. चार ना तीनूच विचारला स्पीकर सर. विचारत. स्पीकर सर. अरे स्पीकर सर तेका जॉइन आसा. स्पीकर प्रश्न विचारा न्ही सारके. आमचो बंच केबलिंगाचो जो आमचे मंत्र्यान एक्सेप्ट केलो आसा इट इज अ डिझास्टर एंड अ स्कॅम. आता उलोवन आमकां कितले 10-15 दीस जाले. कितें एक्शन घेतलेलें आसा तुम्ही मंत्री साहेबान बंच केबलिंगाचेर ते तुम्ही विजिलन्साक नाल्यार सीबीआय कडेन दिता म्हणून सांगलेलें ताजो ओके स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिमांड आसा उल्हास तुयेकर स्पीकर सर क्वेश्चन नंबर 9A स्पीकर सर एज पर कॉम्प्युटर शीट स्पीकर सर हांवें Honorable Education Minister आमचे CMांक क्वेश्चन केल्लो की whether it is a fact that the students of more than 6 constituency are dependent on government and private higher secondary functional in Margaon, Naveli and nearby areas, and since there is a gradual increase in the students availing admission in higher secondary every year, most of the students are deprived of the admission. So म्हाका आन्सर मेळ्ळो ते प्रमाणे आमच्या ह्या सालसेटीन फकत एकूच हायर सेकंडरी मल्टीपर्पज हायर सेकंडरी स्कूल चलता आनी खंयच्याच भुरग्यांक एडमिशन दिवना अशें जावना अशें म्हणून स्पीकर सर खरी गजाल आसा की एडमिशन हें सगळ्यांकूच मेळटा पूण जाता कितें जेन्ना चड रिजल्ट जाल्ल्या कारणान काही कॉलेजी हे 75%, 85%, 90% अशे जे मार्क्स आहा तांकांच भुरग्यांक एडमिशन पयलीं दिता आनी त्याच्या नंतर जे कोण कमी मार्क आहा त्या भुरग्यांक एडमिशन दिवपाक जाता पूण जाता कितें ह्या भुरग्यांक एडमिशन मेळपाक खूब त्रास जाता आनी भुरगे जे मडगांवचे नावेलीचे आमचे भुरगे आसा तांकां खंय तरी केप्यां
कुंकळे जाल्यार खंय तरी दुसऱ्या मतदारसंघात पयस वचून एडमिशन घेवचें पडटा. सो म्हाका म्हणजे आमच्या ऑनरेबल CMाक सांगपाक जाय की आमच्या गोवोरमेंट हायर सेकंडरी स्कूल आसा ती ह्या सालसेटीन आनी एक करपाची गरज आहा. तुमी दवल्ले हांगा एड्युकेशनल हब जागो घेतला 1,15,000 स्क्वेअर सुमार. त्या जाग्याचेर सुद्दां अजून कांय जावना. थंय सुद्दां कितें तरी तुमी कॉलेजी अश्यो घालपाची गरज आसा. हांव CMा कडेन विनंती करता की तुमी हाचो विचार करचो म्हणून. स्पीकर सर, ताणें जो सालसेत तालुक्यांतलो प्रश्न विचारला थंयसर एक मल्टीपर्पज हाय सेकंडरी स्कूल गव्हर्मेंटाची आसा. ताज्या भायर लॉयला हायर सेकंडरी स्कूल, प्रेझेंटेशन हायर सेकंडरी स्कूल, दामोदर हायर सेकंडरी स्कूल, RMS हायर सेकंडरी स्कूल, रोझरी हायर सेकंडरी स्कूल, जवाहरलाल नेहरू हायर सेकंडरी फातोर्डा, इन्फंट जेजूस हायर सेकंडरी आनी आंतोन गांवकार हायर सेकंडरी. हे सगळ्यो ज्यो आहा ह्यो एडेड आहा. म्हाका दिसता एकूच भितरली कितें तरी अनएडेड आहा. 100% गव्हर्मेंट ग्रँटीन एड दिता. त्या ती ह्यो जर 8 आनी गव्हर्मेंट एक 9 म्हणजे एका सालसेत तालुक्यान 9 हायर सेकंडरी आसा. थोड्या हायर सेकंडरी स्पीकर सर 2-2 डिविजन आसा. ओके, म्हणून आमकां एट प्रेझेंट एकूय भुरगो हो खंयच्याच कोर्साक एडमिशन घेयनासतर उरना. आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स, ऑफिस मॅनेजमेंट, फॅशन डिझायनींग, हेल्थ कॅर अशा अजुनूय वॉकेशनल स्ट्रिमी आहा आनीक. त्या ती सगळ्या भुरग्यांक एडमिशन 100% मेळटा. दुसरी गजाल ताणें जें सांगलें थोड्या जाणांक म्हणलो कुंकळे वयचें पडटा किंवा थोड्या जाणांक कुंकळे बी सालसेत तालुक्यानूच पडटा. कुंकळे भायर पडना. आनी म्हाका दिसना की हार्डली कोणूय केप्यां वयता. केप्यां तर कोणाक वयचेंच पडचें ना. कारण इतक्यो सालसेतीनूच तुज्या सालसेत तालुक्यानूच इतक्यो हायर सेकंडरी आसा. ती स्पीकर सर ताज्या व्यतिरिक्त आमी आनीकूय सांगलां की तेंच्यांनी ITAक सुद्दां एडमिशन घेतल्यार जाता. ITAच्यान डिप्लोमाक वचपाचो आमी ओपन जें आहा पळय न्हू तें ओपन दवरलां. स्पीकर सर, इवन दो म्हाका दिसता आतां वॉकेशनल स्ट्रिमी इतक्यो आसा तांकां वर्टिकल मोबिलिटी म्हणजे वॉकेशनल स्ट्रिमीन घेतल्या उपरांत सुद्दां तांकां BA, BCom, BSc हे कोर्सीस करपाक मेळटा. आनी स्पीकर सर, अकॉर्डिंग टू आवर नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 BWOC आमी नवीन सुरू करता. इट इज अ बॅचलर इन वॉकेशनल सायन्स. म्हणून जेंच्यांनी वॉकेशनल स्ट्रिमी 4 काय 5 तरेच्यो आसा त्या 5 तरेच्या वॉकेशनल स्ट्रिमींग आमची पूर्ण स्ट्रेंथ भरलेली ना. पूर्ण स्ट्रेंथ वयल्यान थंयसर स्ट्रेंथ कमी आसा. तांकांय बी बॅचलर इन वॉकेशनल सायन्स किंवा बॅचलर इन वॉकेशनल वेगवेगळे कोर्सीस हांकांय घेवन वर्टिकली मोबिलिटी दिल्ल्या कारणान तांचें ग्रॅज्युएशन हें 100% कंप्लीट जाता. त्या खातीर स्पीकर सर म्हणजे फक्त 11वी आनी 12वी आर्ट्स आनी कॉमर्स म्हणजेच हाय सेकंडरी न्ही. 11वी आनी 12वी हेका वेगवेगळ्यो स्ट्रिम्स ज्यो आसा हाकाय आमी एडमिशन्स ओपन दवरला. आनी तो जे सांगता की 70 आतां स्पीकर सर कॉम्पिटिशन आसा कारण मोर पर्संटेज मेळटले ताका बऱ्या हायर सेकंडरीत एडमिशन बेगीन मेळटलें. त्या खातीर बट उरलेल्या भुरग्यांक सुद्दां हायर सेकंडरीत 100% एडमिशन दिता. आमी फक्त म्हणजे अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो हायर सेकंडरी ओपन करून जावच्यो ना. तांची वर्टिकल मोबिलिटी पळोवची पडटा. ताजो दुसरो प्रश्न तेणी जो विचारलो तो आमच्या दवर्ली हांगासर आमी 1,20,000 सरकाराचो स्वताचो जागो आहा. जसो कुजिरा कॉम्प्लेक्स पणजेन जालो तशाच पद्दतीचो कॉम्प्लेक्स मडगांवांत जावचो म्हणून आमी तो जागो बाब दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना काय ताज्याय पयलीं केन्ना तरी एक्वायर केला. तेन्ना एक्वायर केला. पण आमी तो जागा थंयसल्यो ज्यो एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट ज्यो सिटीन आसा तांकां तो जागो दिवपाचो डिसायड जाला. जाता तितके बेगीन आमी तेजेर डिसिजनूय घेता आनी जागो अलॉटमेंट करता. आमी थंयसरूय कोण तरी एनक्रोच करपाक लागला. हांवें ऑलरेडी म्हजे डिपार्टमेंट एड्युकेशन डिपार्टमेंट आनी PWD हांकां दोगांयकूय सांगून तो कंपाऊंड वॉल घालपाक लायला. सरकारी जागा दिसली काय एनक्रोचमेंट करपाक सुरवात ह्यो लोकांचो एटिट्यूड जाल्लो आसा. तो ती जागा जाता तितके बेगीन आमी कंपाऊंडेड करून दवरतले. बट एट प्रेझेंट गव्हर्मेंटाचो खंयसरूच नवीन हायर सेकंडरी तसो सुरू करपाची गव्हर्मेंटाचो विचार ना. श्री दिगंबर कामत. उल्हास तुयेकारान प्रश्न विचारलो. म्हाका दिसता ताका ताजो हेतू कितें आशिल्लो एडमिशनां सगळ्यांक मेळ्ळ्या. फॉर्च्युनेटली एकूय भुरगो उरुना विदावट एडमिशन. ताजो प्रॉब्लेम सांगता तो सारको एक कितें जाता थोडी हायर सेकंडरी आसा पळय ती फक्त 80, 85 इतल्याच अशा भुरग्यांक म्हणजे सामकें हाजेर घेतात क्रीम म्हणटा तशी. आनी ताका लागून कितें जाता त्या हायस्कुला कडेन त्या हायर सेकंडरी कडेन लागीं जे भुरगे रावता जांकां 50% पडल्या किंवा 60% पडल्या तांकां थंय एडमिशनां मेळना. मदीं गव्हर्मेंटान सारकें मरे ताजो मदीं सरकारान एक नेबरहूड कन्सेप्ट काडिल्लो पळय हायर सेकंडरी. म्हणजे कितें तूं 80%, 85% घेता आसतना
नेबरींग तुज्या स्कुला भितर 1 किलोमिटर किंवा कितें वॉट एवर डिस्टन्स यू डिसायड त्या भुरग्याक कमी पर्सेंटेज आसले जाल्यार त्या स्कुलांक घेवपा जाय. स्पिकर सर 80% आनी 90% भुरगे घेवन 100% रिजल्ट हाडप स्कुला पेक्षा आय वूड प्रिफर ए स्कूल which takes 50% of the students of less percentage and gets 80% result. This is the real test of the school and the teachers. हांव एक एग्जांपल दिता चीफ मिनिस्टराक. मडगांव आख्याक गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा आनी सामकें पयलीं तें आतां तें रिनोवेट केलां GSIDC आनी आतां भुरग्यां बरीं आसता, प्रिंसिपलूय बरी आसा. 100% रिजल्ट हाडटा गव्हर्मेंट हायस्कुलाचो म्हणजे एवरी इयर. हांव सुद्दां म्हणजे आमी ताका फूल सपोर्ट करता थंय पूण शी गेट्स 100% रिजल्ट दॅट हॅज टू बी डन. म्हणजे थंय ताजो प्रश्न असो तो की थोडे भुरगे लागीं रावतात पूण तांकां वचचें पडटा भायर, कुंकळे वचचें पडटा, गुडयेर वचचें पडटा. कॅन गव्हर्मेंट थिंक ऑफ डुईंग समथींग फॉर सच पीपल सो दॅट सामकें क्रीम घेता पळय सगळे जाण क्रीम सोदता आनी क्रीम सोदला जाल्यार मागीर बाकीचो सगळो कितें जातलो सगळे 49, 50, 55, 60 आनी खंय वचो आनी मागीर खंय कुंकळे आनी खंय अशें जाता तें. स्पिकर ताजेर मुख्यमंत्र्यान मातशें डिस्कस करून एक कितें हें काडचें एक सिस्टीम कितें तयार करची अशी म्हजी. स्पिकर सर आमचो एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो रूल आहा जेन्ना आमची ग्रँट इन एड घेता तेन्ना एटलिस्ट 20% ऑफ द सीट हे विदीन द ज्युरिडिक्शन ऑफ 3 किलोमिटर्स हे त्यांनी दिवपाक जाय. मागीर त्या खातीर म्हणजे त्या 3 किलोमिटरान जो कोण रावता आनी त्या भुरग्याक त्या हाय सेकंडरीन एडमिशन डिनाय करूं नये आनी तशें जर आसत जाल्यार त्या भुरग्यान डायरेक्टली आमच्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक कंप्लेन केल्यार जाता. एटलिस्ट इलिजिबल म्हणजे आमी कितें म्हणटा सायन्सीक वचपाक इलिजिबल पर्सेंटेज निदान 60 ताका आसपाक जाय कारण त्या पर्सेंटेजीच्या सकयल आसत जाल्यार आमी ताका फोर्स करूं शकना. मागीर आर्ट्साक की बाबा ती जी 45 तरी मिनिमम आसा ताज्या सकयली पण आमी इतके एश्युरन्स दिता की तांच्यांनी तशें जर आसत जाल्यार डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनान एक कंप्लेन दिवची विदीन द 3 किलोमिटर्स म्हणजे 20% सीट्स आर रिजर्व फॉर दॅट पर्टिक्युलर स्टुडंट्स. माननीय मुख्यमंत्री कांय वेळाचेर ते 85, 80चेर ते क्लोज करता म्हणजे तो नियर बाय भुरगो आसूं काय असो दिता. तेकाच लागून स्पिकर सांगलें हांवें की आमच्या 20% सीट हे त्या 3 किलोमिटरांतल्या ज्युरिडिक्शनांतले तांच्यांनी घेवचे वो आमी मदीं एकदां सर्क्युलरूय काडलेलो आनी सर्क्युलर तसो आसा. कोणाक जर एडमिशन दिवंक ना आसत जाल्यार तांच्यांनी कंप्लेन करची. परत एकदा रिमांयडर काडपाची आवश्यकता आसा. रिमांयडर काडपा लायता निदान फुडल्या वर्सा तरी अशा पद्दतीन उरची ना. येस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10. प्रश्नकाल सोंपता. जिरोवर श्री अलेक्स रेजिनाल्ड. श्री अलेक्स रेजिनाल्ड. Sir, fear and anxiety in the minds of the people of Puttori regarding the non-payment of salary to JFDC coach, Mr. Robert Fernandez, for the last 3 years. Speaker, sir, I just want to mention there is a video which is going viral, and this person has not approached me. I know one 10 p.m. joker calls me humble. I am humble enough to, even he having a video viral and not coming to me, bringing in the issue in the assembly. And I also want to make a statement that the government is giving 3 crores and so much money to one club. One second, I'm only mentioning. They are giving 3 crores to one club but not paying salary of 6 months. I look upon the government to settle this issue and see what best and how best you can do, Speaker, sir. Speaker, sir. श्री विजय सरदेसाय. श्री विजय सरदेसाय. श्री विजय कालच्या दिसाक 1 मिनिट आमकां कालच्या दिसाक तुवें कालच्या दिसाक तुवें आमकां सस्पेंड केले आनी आमगेले जे मागणी आहली की जे प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन जे तुवें डिसअलाव केलें ते लिस्ट करचें म्हणून. आतां स्पीकर सर, yesterday the Supreme Court of India has taken serious cognizance of what is happening in Manipur. Speaker sir, do we want to repeat this in Goa? It looks like this government is not serious. Speaker sir, opposition leader, एक मिनिट बसा, बसून घ्या. क्लियर करपाक बसून घ्या. सांगता. एजेर opposition leader बसून घ्या. बसून घ्या. a discussion on Manipur. आमकां एजेर opposition leader, विरोधी पक्ष नेते स्पीकर सर, बसून घ्या. एक प्रयत्न चल्ला सरकाराचो
विरोधी पक्ष नेते Sir, if विरोधी it is पक्ष done to नेते Manipur today, मिस्टर इली tomorrow it will बसून be घ्या ऑब्जेक्ट इली आलेमा बसून घ्या इली आलेमा विरोधी पक्ष नेते इली आलेमा बसून घ्या एका विषय किती तेच सांगता आणि कसला विषय मेन्शन त्याचा पॉइंट काल झालं स्पीकर सर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी let Chief Minister say that he wants to discuss it. Discussion for you have only mentioned it. Sir, let Chief Minister say that he wants to discuss this issue. Speaker sir, let Chief Minister say. Now, almost now. Speaker sir, Speaker sir. हा पोचता वेळा किती स्पीकर सर हा पोचता वेळा किती Speaker sir, this is an important issue. This issue, Speaker sir, has to be taken. This issue has to be taken seriously. We want a discussion on this. We want a discussion. कालच्या दिसाक तुवें कालच्या दिसाक आमकां सर we want a discussion. आमकां हेजेर एक discussion ना स्पीकर सर. बसून घ्या स्पीकर सर उभो आहात इली आलेमा बसून घ्या sit down your seat बस पहिले विजय बस बस बसून घ्या स्पीकर सर पहिले फाटी घेवपाक एकूच मिनिट म्हाका एक मिनिट उलोवंक दी एकूच मिनिट स्पीकर सर एकूच मिनिट सीएमा कडेन मागता हांव आमी जेन्ना पयले दिसा इश्यू केलो की मणिपूरचेर स्टेटमेंट येवचो तेन्ना मुखेलमंत्री उबो रावलो आनी मुखेलमंत्र्यान म्हणलें की मणिपुराक कितें जाता तें आमी कंडेम करता हो मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट काडिल्लो बरें आहा ताजे मागीर सबसिक्वंटली स्पीकर सर सो मोटो कॉग्निसन्स घेतला सुप्रीम कोर्टान काल सुप्रीम कोर्टान चीफ जस्टिसान अशें म्हणलां की मणिपुराक जें जाता हें निर्भया परस व्हडलें प्रकरण म्हणून आनी हाजेर पूर्णपणान खोलायेन एक्शन जावंक जाय डिस्कशन जावंक जाय सगळे फोरमांनी स्पीकर सर एक मिनिट कलेक्टीव कॉन्शियन्स ऑफ द नेशन म्हळ्यार कोशयें सगळे देशाचें हाल्ला आमी कितें मागतात ना आमी सादें मागतात स्पीकर सर आमी मागतात की आमकां मिस्टर विजय सरदेसाय सर एकूच आणि हो विषय असा न्ही प्रायव्हेट मेंबर आसा ते रेज करपाक जाता एकूच मिनिट म्हाका एक मिनिट रेज करपाक जाता उलोवंक दिया रेज आमकां एक discussion दी. स्पीकर सर हांव मागता कितें एकूच मिनिट तुझ्यांनी रेज करपाक येता बसून घ्यात Which दिसाक कंप्लीट स्पीकर सर स्पीकर सर बसून घ्या स्पीकर सर हो एक तुम्ही इम्पॉर्टंट केन्नाय दिया एक discussion जावपाक बसून जाय. घ्यात स्पीकर सर केन्नाय दिया स्पीकर सर म्हजे एक रिक्वेस्ट आसा एक मिनिट स्पीकर सर म्हजी एकूच रिक्वेस्ट आहा तेणी हांव बसना म्हटला पळय न्ही इट इज अ डिसरिस्पेक्ट टू युअर चेअर तेणी ते शब्द फाटी घेवचे स्पीकर सर स्पीकर सर मुखेलमंत्री तूं हेजेर बरें ओके स्पीकर सर युरी 1 मिनिट बसून घ्या स्पीकर सर हेजेर आमकां हे डिस्कशन जाय 1 मिनिट मॅन स्पीकर सर तुमकां जें उचित दिसता वेदर प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन वेदर हाफ एन आवर डिस्कशन वेदर सम अदर कॉलिंग अटेंशन फॉर 7 of us खंय डिस्कशन तुमकां तें दिसता तें तुमी आमकां दिया विजय दिसलें सरदेसाय म्हणून फकत एश्युरन्स दिया हांवें कालय सांगला एक मिनिट काल हांवें सांगला तुमकां तुमचो प्रायव्हेट मेंबर डेट आसा त्या दिसाक तुम्ही रेज करूं येता त्या अलाव करपाचें ना अलाव करपाचें पण तो त्या दिसाचेर तुमी हें करून घ्या तुम्ही त्यांना कन्सिडर करता फ्रायडेतून दिता एक मिनिट तुम्ही त्यांना हे कन्सिडर करतात न्ही तितल्याच दिया हेच जाय आमकां नाही पण आज आयचे दीस हें करनाका तुम्ही स्पीकर सर स्पीकर सर तोच जेन्ना सांगता स्पीकर सर एकूच मिनिट तोच जेन्ना सांगता की सुप्रीम कोर्टान हेजो कॉग्निजन्स घेतला म्हणून जाल्यार ताजो डिस्कशन आमी हावजान कशें बीबीसी कितको घेतलो हाऊ वॉज बीबीसी डिस्कस हाऊ वॉज बीबीसी डिस्कस हाऊ वॉज बीबीसी डिस्कस इफ चीफ मिनिस्टर इज सेइंग ऑपोजिशन बसून घ्यात सीएम स्पीकर सर माझे एकूच मिनिट माझे म्हणणे आहा जेन्ना त्यांनी म्हटला की सुप्रीम कोर्टान हाजो कॉग्निजन्स घेतला माझे म्हणणे ताका कितें जर डिस्कशन करपाचें आसा तुमच्या फॉयरान तांच्यांनी आफून हाडून तुमच्या वांगडा पयलीं डिस्कस करचें हावजाचो टायम असो वेस्ट करचो न्ही आनी ताज्या पयलीं तेणी एकूच जो स्टेटमेंट म्हटला तेणी तो विथड्रॉ करचो तो विथड्रॉ करपाची गरज आसा तेणी मेन्शन करपाक जाय आय एम विथड्रॉईंग माय स्टेटमेंट म्हणून I am not withdrawing my statement. अरे बाबा you are disrespecting for what the statement on what हांव बसना ते बरें ते withdraw कर ओके
But Speaker sir, जे mandatory ha, if it is Supreme Court has mentioned ha, then what about BBC documentary? It is also sub judice. How was that discussed? How was that discussed? You can do the discussion in the fire. आमका assurance तुम्ही दिली. मिस्टर चंद्रकांत शेट्टे, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे, आमका एजेर जिरोवर मेंशन मेंशन करात. चंद्रकांत शेट्टे, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे मेंशन करात. people of the state due to rising fatalities for No lack assurance. of proper signage No assurance. of speed breakers, Yes. rumblers, one-way sign, type of vehicle allowed Yes. on a particular lane and lack of lane discipline at large. Speaker sir, Yes, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. Speaker sir, Yes. स्पीकर सर आज खूपशे ऍक्सिडेंट जाता ते प्रॉपर सायनेजीस ना रस्त्याचेर सो प्रॉपर सायनेजीस घालपाचे खंय डॉक्टर रंबलर चंद्रकांत आसा शेट्टे. स्पीड ब्रेकर आसा वन वे आसा Yes. त्याच्यामुळे आमचे राजी ऍक्सिडेंट साळकर. कमी जातले कृष्णा नोटीस साळकर. करपाचे Yes. Because sir, there has been an Sarkar. increasing trend of defaming. Because sir, there is an increasing trend of Yes. defaming Goa through Instagram reels. We have seen that many non-Goans come to Goa and spread misinformation about the state. Though we believe in freedom of expression, we cannot tolerate anyone spreading wrong notion about our land and faith. Recently, we have seen the Instagram user making objectionable comments about Immaculate Conception Church, Panjim. राजी साळकर, एक मिनिट. एक मिनिट स्पीकर सर तांकां हेजेर कितें डिस्कशन जे करपाक जाय तुमच्या बरोबर पयलीं फॉयरान डिस्कशन करून न्ही बट हांव आसतलो न्ही ऑफकोर्स फॉयरान डिस्कशन जातलें जातलें Yes, श्री राजी साळकर. राजी साळकर. जेन्ना सांगलें तेन्ना इट इज न्ही Because there is an increasing trend of defaming Goa through Instagram reels. We have seen many non-Goans come to Goa and spread misinformation about the state. Though we believe in freedom of expression, we can't tolerate anyone spreading wrong notion about our land and faith. Recently, we have seen an Instagram user making objectionable comments about Immaculate Conception Church, Panjim. While we welcome tourists, they cannot get the right to defame Goa. The cybercrime cell should move to microblogging sites like Instagram and YouTube and get these accounts blocked and file complaint against them so that they can set the example right. Speaker sir, Yes, yes. Mention सर केलं. हांव सायबर सेलाक सांगता इन्क्वायरी करपाक Yes. श्री विजय सरदेसाई. fear and anxiety in the minds of citizens of Goa, especially residents of Fatorda, regarding deteriorating law and order. पयर एक हात मेळ्ळो स्पीकर सर म्हज्या मतदारसंघात एक फक्त हात मेन्शन करा. ना एक मेन्शन कितें केन्ना आयकलां स्पीकर सर तुवें अशें जाल्लें हातूच मेळ्ळो धड ना कुत्रो घेवन मनशाचो हात आज नेसाय मर्डर जाला एक गॅमलिंग करता थंय मर्डर जाल्लो हा काल रातचो सो स्पीकर सर एक लॉ एंड ऑर्डर डिटेरियोरेट जाता आनी चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट करूंक जाय हेजेर स्पीकर सर तेजेर हात मेळ्ळा तेजेर इन्क्वायरी सुरू आसा इन डिटेलान हांव एकदां सोंपच्या पयलीं तेजी डिटेल्स रिपोर्ट जो आसा हांव तांचे बरोबर गेल्लोय बी पुलिसे म्हणान पूण कितें आहा एट द मोमेंट इट इज लायक अ डेड एंड ब्लायंड केस इन डिटेलान सुरू आसा हांव मागीर मेन्शन कुत्रो घेवन श्री जी तरुणकर. हात आयज तरी मेन्शन करता स्पीकर सर. Fear and anxiety in the mind of people due to increased popularity of dangerous abandoned stone quarries as tourist spot. Number of local as well as tourists visit such places during monsoon. Videos by influencer and social media have also popularized such quarries among tourists. These quarries filled with rainwater and dangerous and various fatal incidents have been reported in the past. The step government intends to take to restrict the entries of tourists at such places. Speaker says, मातशें हे सिरियस घेवचें कित्याक म्हाका दिसता आतां पावसान शेनवार आयतार फूल आसतात टुरिस्ट सगळे खणींनी वयतात न्हांवपाक ताका लागून थंय बॅरिकेडिंग करून थंय पॉयंटार कोणाक तरी पुलिसांक घालचें. स्पीकर सर फक्त माझी एकच रिक्वेस्ट आसा की कोणीच अशा पद्दतीच्या म्हणजे खणी आसतल्यो किंवा उदक भरलेलें आसा थंयसर गोंयकारांनी कोणी वयचें न्ही टुरिस्टांनी कोणी वयचें न्ही तो जे म्हणटा पळय न्ही बॅरिकेडिंग करत कितल्या खणींक करतले आमी नो डावट आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम थंय एक बोर्ड लावं येता
ओके तो बोर्ड रोड ब्लॉक केले पुरो स्पीकर सर अश्यो कितल्योश्योच आसा खूब मोठ्या प्रमाणाचो घेतलाय डिटेल आमी ओके माझी रिक्वेस्ट आसा इन जनरल ज्या जाग्याचेर जे आमकां आमचो प्रयत्न आसा की मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम बॅरिकेटिंग करप थंयसर बोर्ड लावप डेंजर म्हणून ह्या डेप्युटी कलेक्टराच्या वतीन आमी सुरूय केला लास्ट इयरच्यान सुरवात केला पण दर दिसा आनी खंयची तरी नवीन खंड दिसता ओके त्या खातीर हांव इन्स्ट्रक्शन दिता पण म्हाजी इन जनरल की अशा पद्दतीच्या आपल्याक वॉटर लेवल खबर ना थंय उदकान कोणी देंवचें न्ही भुरग्यांक अशा पद्दतीच्या खणींचेर पेंवपा खातीर धाडचें न्ही आनी टुरिस्टांनी तर अशा पद्दतीच्या खणींचेर केन्नाच वयचेच न्ही येस कागदपत्र म्हणत माननीय मुख्यमंत्री पेपर टू विलेट सर आय ले ऑन द टेबल द पेपर शोन अगेन्स्ट माय नेम इन टुडेज ऑर्डर श्री आतांश मनसरात श्री Speaker, sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. लक्षवेधी सूचना श्री अलेक्स सिगेरा Fear and anxiety in the minds of the lands / plot owners who have been threatened by the Goa Housing Board to acquire their land, which they have bought and wherein they built their dwelling houses legally in Panzar Koni, Kunkolim. The steps the government intends to take in the matter. आज बाबा अलेक्सान म्हणला बरे दिसा म्हणला आजचो दीस हो वेगळेपणाचो दीस आसा आमच्या बाळ गंगाधर टिळक आनी सदांच न्याया खातीर झगडले न्याय दिलो तांची पुण्यतिथी तांकां विनम्र अभिवादन करता आनी तांच्या प्रश्नाचें उत्तर 3 तारखेक दिता येस येस लक्षवेधी सूचना श्री अलेक्स रेजिनाल्ड Yes, Madam President. Because, I want to sincerely apologize. I am withdrawing this calling attention because the minister has assured me. 1 second. Withdraw केले. Point of order. Yes. He cannot have he does not have the authority to once it is a business to withdraw it. He has to mention it and it has to go forward, Speaker, sir. He can remain absent. He has to mention it or he cannot withdraw it. He can go out. He can go out. I'll go out. I think he has to go out. I cannot. Now I have already made a statement because I cannot go out. So we will. Can go out. Yeah. Yes. You cannot stay in the house. वर्ष 2023-24 खातीर सकल जिल्ल्या अर्थसंकल्प अनुदान मागण्यो पासवात करपाक मतदान 8 दीस आतां हांव ट्रान्सपोर्ट मागण्यो क्रमांक 13, 19, 31 सभागा मुखार मांडच्यो. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move demand number 13, 19 and 31 listed for today to the vote of the House. Yes, मागण्यो सभाघरा समोर आसात. वळेरी 8A, ब, क, ड, ई आणि फ दिल्ल्या संबंधित मागण्यांप्रमाणे विरोधी पक्ष नेते युरिया आलेमांव, आमदार श्री क्रूज सिल्वा, श्री वेंजी वेगस, कार्लोस फेरेरा, विजय सरदेसाई, विरेश बोरकर आणि एल्टन डिकोस्टा आणि आपल्या कपास सूचना मांडच्यो. Sir, I move cut motions to the demands listed for today as per list number 8. Yes. Vijay Sardesai. Speaker, sir, I move cut motions to demand listed for today as per list number 8F. Yes. Carlos Ferreira. I move cut motions to demand listed for today as per list 8E. Benji Vegas. List number 8D. Cruz Silva. Cut motion to demand listed for today as per list number 8A. Shri Viresh Borkar. Speaker, sir, I move cut motions to demand listed for today as per list number 8B. Shri Elton Costa. Speaker, sir, I move cut motion to demand listed for today as per list number 8C. कपास सुचोवण्यो सभाघरा समोर आसात. विरोधी पक्ष नेते उलयतात मी कोण उलयता? कार्लोस फेरेरा. कोण उलयता? ऑपोजिशन सायड विजय सरदेसाई. कोणीच उलयना? कोणूच उलयना? कोण तरी उलोवपाक तुमी कट मोशन मूव करता उलय मरे. 15 मिनटं आसा. कट मोशन जे मूव करतात आनी पयले विरेश बोरकार. विरेश. एल्टन डिकोस्टा. कोणेच उलयना जाल्यार हांव कशें जातलें?
क्रूज सिल्वा साडेबारा असता मरे, आणि एक- prepare असता आणि मरे. पडदे- पडदे सस्पेंड जायत म्हणून भंय आशिल्लो म्हणून मागीर करुया म्हणटा जेवून येवया मागीर करुया क्रूज सिल्वा अजून 15 मिनिटां आसा 15 मिनटां डिस्कस करुया ते भितर ते इश्यू स्पीकर सर तो issue एकटे कोण discuss उलया करुया. मरे टाइम वेस्ट कित्याक करतात ना काय ना स्पीकर टाइम सर वेस्ट केन्ना करता तो इश्यू ना, डिस्कस ना. करुया तो इश्यू तो ते डिस्कस करपाक आदी वेळ आसा आमचे कडेन एक हांव जाय हांव उलयला आनी अर्द वर एक्स्ट्रा वतले ओके मरे तुमकां येस कालो विजय जावले पूण अर्द वर एक्स्ट्रा मागीर म्हाका ब्रेक करे मागीर उलया परत कंटिन्यू करे तशें जायना ते मागीर ब्रेक जालो तो कितें स्पीकर सर हांव तूं बरो उलयता असो दिसना तुका हांव स्पीकर सर कार्लोस फेरेरा तुमी आं कोण उलयना आं उलोवपाक जाय न्ही तुमी स्पीकर सर सगळे ना रे म्हण जायना स्पीकर सर जे रुल्सा प्रमाणे आहा तेणे करपाक जाय जो कट मोशन घालता तेणे उलोवपाक जाय स्पीकर सर आतां बिफोर हे नाजाल्यार तेणे विड्रॉ करचें कट मोशन येस स्पीकर सर आतां उलयतना म्हाका टायम मेळूंक जाय फर्स्ट दुसरें म्हाका काबराला कडच्यान डिस्टर्बन्स नाका कालच्यान ताका पडतें दुयेंस लागलां डिस्टर्ब करपाचें तो करनाशिल्लो ह्या दिसांनी सो आतां स्पीकर सर डिमांड नंबर 31 आतां डिमांड नंबर 31 म्हणटी पंचायत म्हज्या मतदारसंघात पंचायत ना तुमच्या सगळ्यांच्या मतदारसंघात पंचायत आहा सो आय एम स्पीकिंग फॉर ऑल ऑफ यू ऑल आनी ताजे खातीर म्हाका टायम दिवचो स्पीकर सर हांवें लास्ट टायम म्हणलें की पंचायतीचें बजेट कशें रेड्यूस जाता आनी पंचायतींक कश्यो पावर दिवंक जाय तेन्ना म्हाका कितें म्हणलें मंत्र्यान कॉलिंग एटेन्शन आशिल्लें तें उलोवंक सुरू केलें काय उलोवंक केलें सुरू केलें न्ही आतां सगळ्यांत ना जाल्यार हांव करता मरे तो काबरालाकूय हांव जाय स्पीकर सर म्हणटकर कॉलिंग एटेन्शनाच्या टायमार अरे अरे काबराल बस मरे आतां उलोव न्ही मरे उलयना आसलो म्हण तुका दुखतालें उलयल्यारूय दुखतालें कितें आतां उलया तुमी स्पीकर सर म्हणटकर कॉलिंग एटेन्शनाच्या टायमार मंत्र्यान म्हणलें की हें कितें हें तेन्ना डिमांड्साक काबार करूं येता आशिल्लें सो हांव तो इशू रिपीट करना पूण स्पीकर सर तो इशू कितें आशिल्लो डिवोल्युशन ऑफ पावर्स अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट स्पीकर सर हांवें म्हणिल्लें की जिल्हा परिशदाक चड पावर दिवच्यो चड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवची आनी नॉर्थ गोवा जिल्हा बाब श्रीपाद नायकाचो चलो जो चेअरमॅन आहा ताचे पंचायतीच्या जिल्हा पंचायतीच्या ऑफिसाची परिस्थिती पळोवची स्पीकर सर तेन्ना मंत्र्यान म्हाका कितें म्हणलें की ही सगळीं कामां गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट करता पंचायतीक आनी कितें दिवपा जाय स्पीकर सर हांव उलयतालो तो स्पेसिफीक पॉयंट ऑन फिस्कल ऑटोनॉमी जेन्ना पंचायती राज सिस्टम हाडलो तेन्ना पंचायत म्हणटा ती लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडी म्हणून हाडली सो तांकां फिस्कल म्हळ्यार पयशांची ऑटोनॉमी आसची म्हणून आनी स्पीकर सर डिसेंट्रलायज्ड आनी पार्टिसिपेटरी प्लॅनिंग म्हणटा तें आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाचो भाग जाता ताजो इश्यू आशिल्लो स्पीकर सर आनी ताजे खातीर हांव एक सांगूंक सोदतां की खूब पंचायतींनी प्रोजेक्ट येतात आनी पंचायती कडेन पयशे नासतात सो पंचायत कितें करता आमदारा म्हऱ्या वता आमदार जर रुलींग पार्टीन आहा जाल्यार तो मुख्यमंत्र्या म्हऱ्या वता आनी मुख्यमंत्री मागीर कितें म्हणटा की GSIDCचे आपूण प्रोजेक्ट ते करून दिता स्पीकर सर असो एक म्हजे कडेन प्रोजेक्ट आहा जो प्रोजेक्ट चिकालीचो जॉगर्स पार्क आतां मंत्र्याच्या मतदारसंघांतलो जॉगर्स पार्क स्पीकर सर हो जॉगर्स पार्क 2011 8 कोटी एस्टिमेटेड आशिल्लो स्पीकर सर मंत्र्याक अशें दिसलें एक ऑनरेबल आमदार म्हणून तेन्ना आनी ताणें लेटर बरयलें आनी ताणें म्हणलें हो फेज 1 आनी फेज 2 डिवायड करचें म्हणून पूण हातूंत कितें जालें फेज 1चो कॉस्ट जालो 4.9 crores मागीर इनक्रीज जालो 7 कोटी जालो आनी फेज 2चो कॉस्ट जालो 9.37 crores सो कितले जाले 16.37 crores जाले एज अगेन्स्ट द एस्टिमेटेड 8.1 crore हें पळय आं गव्हर्मेंट काम करता पंचायतीन कित्याक करूंक जाय गव्हर्मेंटान येवन कितें केलें तें पळया स्पीकर सर आतां थंय एक कन्सल्टंट घेतलो आमदारान मुख्यमंत्री आयक आं कन्सल्टंट घेतलो 1 रुपयाचेर काम काबार जातना म्हणजे कन्सल्टंटाक दिले 25 लाख हे कशें खंय आतां वॉट इज दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लीक मनी खंय आहा स्पीकर सर
आता कन्सल्टन्सी सर्व्हिस 1 रुपयाक घेता म्हणून सांगता आणि मागीर म्हणटा एव्हरीथिंग शूड बी वेव्ड आणि ताका काडून 25 लाख दिवया म्हणून आणि 25 लाख दिता सरकार. स्पीकर सर, आणि हे करतना एक लेटर बरयता. कितें लेटर बरयता? हांव ओगीच वाचता स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याक कळपाक जाय म्हणून, आनी हे ताजे टायमा वयलें न्ही, हे पयलींचें. I would like to state that when the project of Joggers Park was approved during the tenure of the then Chief Minister Manohar Parrikar, it was discussed that the election was close to the Joggers Park project. Election? What has election got to do with the project? Speaker sir, would be constructed in 2 phases under GSIDC, for which I had fully agreed. He further said that the second phase we will construct a year before the next election, which would benefit me. To which I agreed. अरे स्पीकर सर, पंचायतीक आमी स्ट्रॉंग करूंक भोंवतात, लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडी स्ट्रॉंग करता काय कोणाचें इलेक्शन जिखून हाडूंक सोदता? हे क्लियर कट स्कॅम स्पीकर सर. आणि आय एम प्लेसिंग दिस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. दिस इज नॉट लेटर टू यू, दिस इज लेटर टू द देन CM, बट बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पंचायत एज अ मिनिस्टर MLA ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी. स्पीकर सर, आता हो जॉगर्स पार्क जो येता तो कितलो बरो जाला आसूंक शकता, पूण कॉस्ट कितलो जालो? फ्रॉम 8.1 crores इट हॅज गॉन टू 16.7 crores. दोबराच जालो. स्पीकर सर, ओपन स्पेस आसता तो, आनी ओपन स्पेसाचेर 5% डेव्हलप करूं येता, पूण ओपन स्पेसाचेर 5% डेव्हलप करतना कितें आसता? ओपन टू स्काय आसपाक जाय म्हणून टावन प्लॅनिंग रूल्स म्हणटात. हांगा एनक्लोज स्ट्रक्चर्स तुमी बांदल्या. स्पीकर सर, आतां थंयचे लोक उलयतात की इट इज मोर यूज फॉर कमर्शियलायझेशन रेदर दॅन फॉर रिलॅक्सेशन. जाणट्या लोकां खातीर उरूंक ना म्हणून. झाडां कितलीच कापली आनी नवी झाडां रोयली. स्पीकर सर, फेज 2 म्हणटा तो फायनान्स डिपार्टमेंटान ऑब्जेक्ट केलो 2019, मागीर 2021 तूं चीफ मिनिस्टर आसतना. पुणून MLA मॅनेज टू पुश द फायनान्स डिपार्टमेंट टू कन्सिडर इट इन द फायनान्शियल इयर 21-22. कित्या खातीर? इलेक्शन जावपाचें आसलें. सो इलेक्शन इज कनेक्टेड डायरेक्ट ऑन लेटर, ब्लॅक एंड व्हायट. स्पीकर सर, आनी चेअरमॅन GSIDC दिता, ओके म्हणटा तो, चल करुया, कित्याक आमकां एक सीट जाय. कसो तरी येवन दितो सीट. ताका खबर ना, ते हांव म्हजें हें काडटा, कन्क्लुजन काडटा. ना ना वाचता तें फट म्हणून सांगचें, हांव टेबलार दवरता न्ही. स्पीकर सर, स्पीकर सर, फेज 3 शूड बी यूज्ड फॉर द बेनिफीट ऑफ फोर्थ कमिंग इलेक्शन्स. हांवें 10 वर्सां आमदार जालो स्पीकर सर, हांव केन्नाच पळोवंक ना ऑफिशियल. अरे पण 10 वर्सांनी हांवें खंयच केन्ना पळोवंक ना की म्हाका इलेक्शनाक बेनिफीट जावचो म्हणून आमी लेटर बरयलां. स्पीकर सर, हे खरें म्हणजे त्यांनी फायनान्स डिमांडाक काडपाक जाय आशिल्ले, तो आज काडचे. पंचायतीचे काडटा, कित्याक काडटा तें सांगता. हांवें सांगलें मरे तुका, तूं स्टोरी आयकना, हेंच तुजो प्रॉब्लेम जाला, तूं चड बिजी आहा. हांवें स्टोरी कितें सांगली की पंचायतीक पावर दिया, तुमी दिना. मंत्र्यान कितें सांगलें, आमी इतले गव्हर्मेंट आहा, डिपार्टमेंट आहा, आमी काम करता मरे. सो आतां तुमी पंचायतीचें काम तुमी कशें करतात? दोबरात पयशे लावून स्टोरी 1 रुपयाचे स्टोरी मेन स्टोरी. हे स्कॅम स्टोरी न्ही, हे स्कॅम. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांव परत एकदां सांगता, तो स्कॅम म्हणूंक शकना. अरे परत एकदां अटेम्प्ट टू स्कॅम म्हणटा पर्रीकार, नॉट स्कॅम, अटेम्प्ट टू स्कॅम. स्पीकर सर, हांव परत एकदां सांगता, तेणी जाय जाल्यार हो विशय फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या डिमांडाच्या वेळार काडपाक जाय आशिल्लो, हांव ताका आन्सर करतलो आसलो. स्पीकर सर, फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या डिमांड्साच्या वेळार आमचे स्पीकर सरान म्हजेर अशें टंग 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 मारलें की एक उतर पुजो फायनान्साचें हांव काडूंक मेळना. हांव तो हाजेरूच घुसपलो, कित्याचेर तो पयलीं 10 मिनटांनी धाडलो मरे म्हाका. फर्स्ट डिमांड फायनान्स ताणें घुसपा, तोय तुजी चूक. तेन्ना प्रायवेट मेंबरान तो फायनान्स घुसयलो आनी म्हणून तो प्रॉब्लेम जालो. स्पीकर सर, एनीवे आतां करुया काय या फुडें? चालू उरया न्ही, चालू दवरया काय? स्पीकर सर, अजून 4 मिनटां सर, म्हाका अजून 4 मिनटां हांव हेजो स्पीकर सर, हांव हेजेर सारको ताका स्पश्टीकरण दितलो, पूण म्हाका एक सांगपाक जाय. तो पळय घुसपा गुंदड करून सांगता ते म्हणजे प्रेसार येवपा जाय म्हूण, एज इफ देर इज समथींग रॉंग. देर इज नथींग रॉंग, 100% करेक्ट आहा. आतां तो कितें, ताका खबर सुद्दां ना ताका कोणें दिला ती म्हायती, तो हिंगा उलयता. आनी हे लोक जे म्हाजे हांव म्हणटा पॉलिटिकल ओपोनंट्स आहा ते तिंगे उलयता आसले, आतां जे ओपोज करताले पाक जाता तेन्ना, आतां जाला तो ऑलमोस्ट कंप्लीट आहा, तेच सांगता बरें म्हूण. ते ताका येवन सांगना.
जे ताका इन्फॉर्मेशन दिला तो डिफेम करपाक सोदता आनी घुसपागोंदळ करून रॉंग आंकडे दिवन एज इफ समथिंग इज रॉंग. स्पीकर सर, द फर्स्ट 1 minute, let me speak. You give your explanation. No, I'll give the much more. तुम्ही reply द्या नी मागीर. I'm on my legs. You ताजी please complete sit down, करपाक I'm दी. on my legs. मिनिस्टर Please sit down. मिनिस्टर Because sir, no, एकूच सांगपाक जाय. He's not telling me to sit Speaker down. sir, He's telling you to sit down. original estimate AG ahli 15.40 crore तेणे सांगला 16 crore जाले म्हणून. फेज 1 and फेज 2 तेन्नाचे मुख्यमंत्री शिक्षकात दी बाब मरे. मनोहर पर्रीकरान हे 2 फेज केल्यो. आता तो अशें घुसपायन दाखोवपाक सोदता कित्याक तो जाणा तो पयलीं उलयता हांव लास्ट उलयतलो म्हणजे ते कवर जातले दुसऱ्यांची बदनामी करपाक जे कांयच ना थिंगा ही संवय जाला ताका ह्या हावजान करपाक. स्पीकर सर, तो कितें म्हणटा सस्पेंड कर म्हणून म्हाका पडतो. स्पीकर सर, आतां हें सोडिया इशू हें हांवें काडलें न्ही, ताकाय कळ्ळें तो म्हणटा रिप्लाय दिता आनी हांव कांय घालना. हांव फक्त एक सांगता, GSIDCची ऑब्जेक्शनां आशिल्लीं, मुर्मुगांव PDAची ऑब्जेक्शनां आशिल्लीं आनी TCPची ऑब्जेक्शनां आशिल्लीं, ती म्हजे कडेन लेटरां आसा. आतां ती म्हाका कोणें दिल्या काय ती हांव सोदूंक गेलां काय हांव तें खरें घेवन खणपाक गेलां तें हांगा उलोवप म्हणल्यार म्हजी प्रिविलेजीचेर ब्रीच ती. स्पीकर सर, आमदार जो उलयता ताका रायट आसा उलोवपाक. उलोवपाक रायट ना. येस उलय. स्पीकर सर, हांव जें कितें उलयतां तें आय एम प्लेसिंग इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. एक आमदारान मंत्री जो आतां मंत्री आहा ताणें केन्ना बरोवंक शकता की आपल्या इलेक्शनाक बऱ्याक पडटलें म्हणून सरकारान पयशे मोडचे म्हणून? हें आयकलां तुमी केन्ना? खंय देशान आयकलां? स्पीकर सर, अशें बरोवंक जाता? आनी इतलो एज्युकेटेड आनी व्हडलो उलोवपी मनीस हें बरोवंक शकता? हांवूच शॉकाद स्पीकर सर. म्हाकाय दिलांच हें फट न्ही, म्हाका दिलांच आनी तुज्या पॉलिटिकल ओपोनंटांनीच दिलां आनी तूं असली शापातां उलयता म्हणून हांवें काडलां. स्पीकर सर, आतां फुडें सांगता तुमकां, तुमी पंचायत एरियांतले येता, तुमकां खबर आहा GI फंड कसो येता तो? GI फंडाचेर कमिशन ना, टॅक्स सेपरेट पडना. सांगा म्हाका तुमी, तुमच्या आमदारांक हांव चॅलेंज करता. आतां प्रवीण शेट गेलो आतां, सुभाष फळदेसाय गेलो आतां, सांगचें म्हजे कडेन लिस्ट आहा कोणाक पयशे कितले दिल्या ते GI फंड मेळपा खातीर. कोणाक सांगता तुमी खबऱ्यो? आनी हांव पंचायत म्हज्या मतदारसंघात एक पंचायत ना स्पीकर सर. हांव इशू काडटा लोकांचो, तुमचो इशू. करप्शन व्हडलो आहा GI फंड मेळपाक. टॅक्स आहा सेपरेट, ENT टॅक्स म्हणून काब्रानान सोदचो कसलो टॅक्स तो 10% पडटा. स्पीकर सर, कितें उलयता फकाणां? स्पीकर सर, आतां एक LAQ घाल्लो हांवें. तू एक मिनिट आसा उलय तू अजून एक सर, एक LAQ घाल्लो 28 जुलै 23. हो LAQ आशिल्लो ऑन द ऑडिट ऑफ द पंचायत फायनान्शियल स्टेटमेंट्स. स्पीकर सर, हें आतां जनरल चड करून आमचे बार्देस आनी तिसवाडीचे पंचायतींचे. ह्यो बार्देस आनी तिसवाडीच्यो पंचायत म्हणटा त्यो बऱ्यो रीच पंचायती. मायकल लोबोजी, कलंगूट, कांदोली, बाबुशाली, तालिगांव, ह्यो सगळ्यो रीच पंचायती, ऑलमोस्ट म्युनिसिपालिटी त्यो. तांचे स्पीकर सर ऑडिट जायना. मिस्टर विजय शेरसाहेब, टायम हांगा सोंपता. हाजे नंतर तुम्ही सुरू करू शकता की सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता. ओके.